सगळी चोडवां आसता, बायलां आसता, चडशी आतां गाडी चलोवपी. आमी तेंचे कडेन कांय हें करूंक शकना. ती सोमतीच पुलीस स्टेशनान फोन मारता आनी म्हणटा हेंच्यांनी अशें केलें तशें केलें. कितें जालें जाल्यार म्हणटा आमी रिस्पॉन्सिबल, कार रेंटल ओनर रिस्पॉन्सिबल. कार रेंटल रातभर 12 कितले चालू आसता, वायन स्टोर कितले चालू आसता. रातचो 5 सकाळचे 4 ते 5 जायसर वायन स्टोर चालू आसतले. 60 रुपयान बियर मेळ्ळी कोण ते म्हटलं कित्याक थंयसर बसया ते आपूण रेस्टॉरंटार बसून 150 रुपया कित्याक दितलो. गाडयो दिसता 5 आहा तेजे कडेन गाडयो, पूण प्रॉफिट लेवल खंय आहा तें कॅल्क्युलेशन करूंक तर ते बॉस आहात जाल्यार तांकां कळटलें. नॉर्मल जसो एक मनीस धंदो करता तो आमी धंदो करता. आतां आमच्यो गाडयो पूण प्रश्न तोच पडटा की तुमी नॉर्मल धंदो करता पूण तुमकांच कित्याक टार्गेट करता. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. गोंयभर सद्याक जो इश्यू चल्ला तो म्हणल्यार रेंट अ कॅब. वचत थंय हरशीं आमकां रेंट अ कॅब कार्स, बायक्स हे टुरिस्ट घेवन दिश्टी पडटाले. पूण ह्या दिसांनी हे थोडेशे दीस जाले की आमकां रस्त्याचे तेंचे ओनर्स जे आसात ते दिश्टी पडटात. सो सद्याक इश्यू कितें चल्ला ते जाणून घेवपा खातीर म्हजे बरोबर आसा नितेश वेंगुर्लेकर आनी रोहित पालकर. वेलकम टू आवर चॅनल. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार हो जो इतलो व्हडलो इश्यू चल्ला पळय रेंट अ कॅब की कोण म्हणटा रेंट अ कॅब स्टॉप करपा जाय, खरो इश्यू कितें हो? सद्या जाला कितें, ट्युरिस्ट गोंयान येता सगळ्यान चड प्रिफर करता रेंट अ कार. कित्याक रेंट अ कार, तांकां एकल्याक वीथ ड्रायव्हर गाडी नाका जाय आसता. ते आपूण प्रायवसीक लागून आपुणूच चलोवंक सोदतात गाडी. कित्याक एकदां वीथ ड्रायव्हर घेतली तेंच्यांनी गाडी जाल्यार तांकां कितें करचें पडटा, ड्रायव्हर भायर दवरचो पडटा. रातचे खंयसर जप करून भायर सरोंक जाय तांकां जाल्यार तांकां परत ड्रायव्हराक फोन मारून आफोवचो पडटा. ताका लागून कस्टमर आतां प्रिफर करता रेंट अ कार मॅक्झिमम. आतां मॅक्झिमम रेंट अ कार प्रिफर करता कस्टमर म्हणटकूच ऑब्वियसली कितें जातलें, रस्त्यार गाडयो दिसतात, रस्त्यार गाडयो घेवन भोंवता म्हणटकूच ट्राफीक वायलेशन्स जातलेच. आतां भोंवता रस्त्यार म्हणटकूच सगळ्यांच्याच नजरेन येता ट्राफीक वायलेशन्स जाता. सो लोकांक दिसता की हें बंद करचें. बट बंद केलें म्हणून तेचें सोल्युशन येवचें ना. ट्राफीक वायलेशन्स जावं कितें आहा ते द गव्हर्मेंट हॅज टू पूट दीस इन ऑर्डर. खंय ना खंय हाका अहो एक लॉ काडूंक जाय की हे खंयसर तरी स्टॉप जावंक जाय तेंचे वायलेशन्स जाता पळय ते. सो सद्याक हो इश्यू चल्ला की तेजे खातीर रेंट कॅब फुल बंदच करपा गोंयान. हय. आतां देर आर सम प्लेसीस, देर आर सम टॉपिक्स द गव्हर्मेंट हॅज टू पूट इट ऑन प्लेस. ते तर जाय जाल्यार आतां कितें जाला की एक्सिडंट खूब जालेले मानताय. रेंट अ कॅबीन एक्सिडंट जाता, खूब एक्सिडंट जाले रेंट अ कॅबी. पण आमी पसून जेन्ना कस्टमरांक गाडी दिता न्हू तेन्ना ताका आमी म्हणजे सगळें आमी एक्सप्लेन करता. तुमी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करूं नाका, सगळें ईच एंड एवरीथींग जे रुल्स तांकां सांगूंक जाय ते तांकां मॅन्डेटरी कितें आहा ते सगळें तांकां एक्सप्लेन करून दिता. आतां फाटीं अशें एक 7-8 म्हयने पयलीं एसपीन एक फॉर्म काडलेले की तुमी हे वायलेशन करी जाल्यार तुका इतली फायन आहा, मागीर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करी जाल्यार अमकी फायन आहा, नो पार्किंग घातली जाल्यार अमकी फायन आहा म्हणून. हे सगळें आमी सांगून दिता आनी कस्टमर ते सांगून पसून करून लास्टाक गाडी सुद्दां लागली जाल्यार फोन कोणाक येता, आमकां ओनरांक येता. ट्युरिस्ट दुसरे दिसा उठ्ठा हे केलें चेकआउट केलें ते तो मॅटर तोच कंटिन्यू 1 म्हयनो 2 म्हयनो तोच मॅटर कंटिन्यू आसता पुलीस स्टेशनान. एक्सिडंट हे कितें कोण मुद्दमूच करीत ना. एक्सिडंट जाता म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल आतां पावस पडटा, आतां एक्सिडंट इतले वाडल्या म्हणटात आनी सगळे रेंट कॅबीच्याच एक्सिडंट कितें आहा ते हायलायट जालेले आहा. रस्त्यार गोरवां कितली आहा रातची, कोणी तेजेर हे घेतला, कोण रातचें कळना तुका न्हू. पूण स्पीड लिमीट बी आसता तुमची. स्पीड लिमीट 80 स्पीड लिमीट आहा ताका. गव्हर्मेंटान 80 स्पीड लिमीट केला ताका. सगळें सिस्टमॅटीक आहा. 80च्या वयर गाडी वचना. स्पीड लिमीट घातल्या शिवाय गाडी आमच्यो पासिंगूय जायना. जाय. इट इज कंपल्सरी. 80 लोक स्पीड आसताच. 80 वयर गाडयो आमच्यो खंयच्यो वचात ना. ह्यो एक्सिडंट सुद्दां कितें जाता ते विथीन फोर व्हिलर आनी 80 लोकां वयर वचात ना. आतां एक्सिडंट सुद्दां कितें जालें ते 80 स्पीडीच्या भितरूच जाता. आतां जप करून रोडांची सगळ्या कडेन कामां चालू आहा. वी कॅनॉट ब्लेम द ओनर्स ऑल्सो. आमकां एवरी टायम जो आहा एक्सिडंट जालो या कितें जालो ब्लेम कोणाक, फक्त ओनर. कस्टमर काय ना. कस्टमर म्हाका आमच्या आतां गाडी इतलो एक्सिडंट जाता, कस्टमर म्हणटा सकाळी उठलो, चॅकआउट जालो, फ्लायट घेतलो, आहा दिल्ली या आपले UP आहा. म्हणजे
फाल्यां कोणाक ते आमकांच तुमकां लास्टाक बसपाक हय तेका खंय ना खंय एटलिस्ट कितें गव्हर्मेंटानूय खंयसर ना खंयसर कस्टमराकूच स्ट्रिक्ट करूंक जाय. गाडी लागली गाडी हाडून पुलीस स्टेशनार दवरचे कितें फॉर्मेलिटीज कर फुडल्या पार्टीक कितें जालां खरें एक्चुअली मेन कॉज कहो कितें जालां ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जालो 100% तेणी ताका कोर्टाक व्हरकूच जाय. कंपल्सरी कोर्टाक व्हरोंक जाय कोर्टाकसून रिलीज करा ताका. पण जे कस्टमराची मिस्टेक म्हणजे आमचे हेजी मिस्टेक आहा की पुलीस स्टेशनानूय गेले तांकां भंय आसना कसलोच सकाळी उठ्ठा चेकआउट काबार तो मागीर मॅटर कोणाक ओनरांक केस कोण सगळ्या म्हणजे बाकीचो जो मॅटर आहा तो आमीच सगळो हे करता. पूण रेंटिंगाचो तो प्रोसेस कितें आसता म्हणल्यार ते डायरेक्टली तुमचे कडेन येतात आमची ऑनलायन सायडी आहा आमची ऑनलायन सायडी आहा मागीर कोण रिपिटेड क्लायंट्स आसता कोण आमकां हॉटेलियरूच आमकां डायवर्ट करता की आमचो रिलेटीव येता कोण येता अशें आमी सायडी वरसूनय बिझनस करता. आतां कितें सगळे चडशे ऑनलायनूच जालेले आहा तो सो आमी जे क्लायंट्स आहा चडशे आमचे कडेन ऑनलायन आनी रिपिटेड कस्टमर आतां आमी ना म्हटल्यार म्हाकाच जाली आतां 16-17 वर्सां जाली ह्या बिझनसान रेंटल बिझनसान सो एवरी इयर कस्टमर जे रिपीट जाता जाता ते कस्टमर वाडलेले आहा मागीर तो हय मागीर ते येतगीर तुमी तांकां कितें आमी तांकां जो आहा जो प्रोसिजर आहा फॉर्म 5 मागीर जे अंडरटेकिंग बीन भरपाचें आहा न्हू ते आमी सगळे तेजे वेवस्थीत करता सगळे सिस्टमॅटीक कितें आसा तो पूण फॉर्मेट कितें तेजे आसा फॉर्म 5 बरयलेले आहा की एक्सिडेंट जातकूच आमकां कितें आहा तो डॅमेज तुमकां पे करचो पडटलो सम टर्म्स एंड कंडिशन कितें कितें आहा ते सगळे तेजेर मेन्शन केल्ले ट्रॅफिक आसा वायलेशन्स ट्रॅफिक करूंक वायलेशन्स गावना. करूंक मेळना मागीर गाडयेचो आमी तांकां व्हिडिओ काडून दिता कस्टमराक सगळे रुल्स रेग्युलेशन सांगता ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करूंक होना ओवरटेकिंग करूंक होना सगळें सांगून दिता. पर्सनली ताका सांगता व्हिडिओ काडटना कॅप्चर करता व्हिडिओन बाबा तूं ही गाडी घेताय फाल्यां कितें लागलें जाल्यार सगळें कितें आहा तो तुका डॅमेज बेर करचो पडटा. पुलीस स्टेशनान आमी आतां गेले गाडी लागल्या म्हणून कित्याक आमकां कमर्शियल गाडी मॅडम ती आमची रेंट कॅब ती कमर्शियल आमकां 3च क्लेम मेळटा तेजे वर्सान 3च क्लेम सो आमकां कितें केन्ना पंचनामा रिपोर्ट जाय पडटा सो आमकां वयचें पडटा पण फायनली थंयसर वचून कितें जाता की ते म्हणटा की तुमचो एक लमसम अमावंट घ्या 5,000 10,000 पण मॅडम आज तुमी पळोवंक गेल्यार शोरुमान तुमी सर्विसींग अपॉयंटमेंट करता जाल्यार तुमकां एक 7-8 दीस लागता आनी ते पार्ट्स खंयच्याच शोरुमान ऑन द स्पॉट तुका खंयचेच मेळना ना म्हटल्यार ताका 15 दीस तरी वयतात. टॉयटान तूं वयशीत व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीन वयशीत जाल्यार म्हयनोभर तसोच वयता पण ते 5 आनी 10,000 रुपया घेवन आमकां तेतून काय हेल्प जायना मॅडम आमी तेंचे कडसून ते एक मिनिमम आमी ताका म्हणटा कितें ओके एक 15 दीस गाडी उरता 15 दिसाचो तुमी आमकां रेंट पे करा बाकीचे आमी कितें आहा ते हे करता पण केन्ना केन्ना मेजर क्लेम आसता मॅडम न्हू तेन्ना आमी इन्शुरन्सूच क्लेम करता. मायनर क्लेम आसा फॉर एक्झाम्पल कितें डॅमेज जाला डेंटिंग पेंटिंग कितें ते आमकां कस्टमर आमी तेंचे कडून घेता पण थोड्या टायमार चडशा टायमार अशें जाता की पुलीस स्टेशनार वचून आमकां म्हणटा ना ना ते तुमकां इन्शुरन्स क्लेम कर इतलो पण स्क्रॅच पडलो या कितें जालें केन्ना केन्ना आतां कितें तुमी पयला आसतले आतां चडशे यंगस्टारूच येता सगळीं चेडवां आसता बायलां आसता चडशीं आतां गाडी चलोवपी आमी तेंचे कडेन काय हें करूंक शकना ती सोमतीच पुलीस स्टेशनान फोन मारता आनी म्हणटा हेंच्यांनी अशें केलें तशें केलें आतां एक म्हणजे एक आतां एक्सिडंट जालो जाल्यार बायलां बीन चेडवां बायलां आसता ती तुका तुमी चडशे पयशे जाल्यार व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसतले पळय ड्रिंक करूनच रातची इश्यू करप आतां दिसात तुमी पळोवंक ना सांतिनेज तो एक्सिडंट जाल्लो पणजे सकाळी फुडें फांतोडेर एक्सिडंट जावन ती बायल इश्यू करताली किओस मागीर तेन्ना कितें जाता ते थंयसर तांकां लेडी पुलिसांक हेंकां तांकां आपोवचेंच पडटा मागीर ती म्हणटा की ना म्हणटा आमची मिस्टेक रे आमी कोण येयले कित्याक गाडी लागली आमकां ती दूख लागतात थंयसर पण ते आमचो जे सायडीसून पार्ट आहा तो कोण अंडरस्टँड जायना की आमकां कितें आमी म्हणून ते गाडयेचे हेजेरूच जगता न्हू आमचे म्हणून कितले जाल्यार पोटूच ते लास्टाक सो आमी कितें आहा तें मिनिमम तेजे कडून घेवंक पावता पण केन्ना केन्ना कितें आमकां न्हू लिगली खंयसून सपोर्ट नासता जो पुलीस स्टेशनातून कितें हेल्प जाय आसता केन्ना केन्ना सपोर्ट ना तितून आमी मागीर आमकां तो टोटल लॉसूच जाता ती गाडी आनी जर क्लेम करपा मेळना जाल्यार तुमकां पयशे पयशे भरचे पडले भरचेच पडले मॅडम सारखे तुमकां करची पडटा गाडी हय फूल पेमेंट आमकां दिवचो पडटा. आतां मॅडम 365 डेजांतले कमीत कमी 200 दीस तरी गाडी कस्टमरा कडेन आसता हांव म्हणना की सगळे जाण परफेक्ट आसा आमी लायसन्स चॅक करता सगळे चॅक करता पण बाय मिस्टेकली आतां 3च क्लेम आहा आनी गाडी 3 क्लेमदा वयर 3दा एक्सिडंट जाला चवथे फावटीक आमकां 50% पे करचें पडटा न्हू त्या टायमार तरी आमकां मातसो कितें तरी हेल्प जाय आसता म्हणजे 50% कस्टमरान तरी दिवंक जाय पण आतां अशें जाल्लें आहा की कस्टमर येता गाडी मारता आनी वयता तेजेर कोणाचोच काय येना हांव तुका सांगपाक म्हटल्यार कितें आमकां खंयसर ना खंयसर हें गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय की एक्सिडंट जालो अहें न्हू की आमी कस्टमराक मारपाकूच गाडी दिता आमचो धंदोच तो पण खंयसरसून तरी एटलिस्ट एक्सिडंट जातकूच पुलिसांक कडसून या खंयसून तरी आमकां हें जाय नाल्यार तर एक तर फोन तेंचे दिल्ली हांगा थंयसर नहीं मेरा ये है वो है करून लास्टाक तो मॅटर पूण तुमचे कडेन अशें लायसनाचेर तुमचें आसता की एक ओनरा कडेन इतल्योच गाडयो आसपाक जाय बी म्हणून ना तशें काय ना थंयसर कशें खंय बरयल्लें ना
तुजो हा. बिझनस यू कॅन एक्सटेंड ग्रो करपाक ग्रो शकता करूंक कित्याक शकता आतां ते तूं. म्हणटात न्ही, हांवें आयकलां की खूब जाण म्हणटात की तुमी खूब गाडयो घेवन भोंवता, एकल्या कडेन 10-10, 20-20 गाडयो एकल्या कडेन आसा अशें हांवें आयकलां म्हणटात ते. खूब गाडयो म्हणजे कशें आहा, सगळ्यांनी गाडयो घेतल्या कित्याक रिक्वायरमेंटाक लागून. ट्युरिस्ट आतां गोंयान येता ते प्रिफर करता सेल्फ ड्रायव्ह गाडयो. सो आतां तेंकां तर आमी गाडयो दिवंकूच सर्विसूच दिवंक पावोंक ना. म्हाका आतां कॉलिंग्स आहा, म्हाका कॉल येतात, म्हाजे कडेन गाडयोच ना, कोणाच कडेन गाडयो ना. मागीर ट्युरिस्टांक दितले कितें? आमी खंयच्या इंडस्ट्रीन आहा, ट्युरिझम सॅक्टरान आहा. ट्युरिस्ट येता तेंकां कितें जाय तें आमी तेका प्रोवायड करूंक जाय. आता मॅडम तुम्ही पळया बॉलिवूड हॉलिवूड पासून आता बॉलिवूड बीन आता सगळे गोवा प्रिफर करता 100%. हम्म. कितले फिल्म स्टार्स जाता आता खंयचो एक कितें खंय शूट चालू आहा तुमकां कितें दिसता मॅडम तेंकां एक आमी आतां 1-2 गाडयो घेवन धंदो करता तेंकां 2 गाडयांचो रिक्वायरमेंटान जातले तेंचोय म्हणून रिक्वायरमेंट हे आतां ट्युरिस्ट सेक्टर कसो आहा तुमकां खबर आहा रिक्वायरमेंट एकट्याक मनशा कडेन एटलीस्ट 5-6 तरी गाडयो आसाच आमी 4-5 जाण फ्रेंड्स मेळोन ते घालू शकता थंयसर म्हणजे एटलीस्ट एक मनशाचे 4 तरी 5 तरी गाडयो आसच्योच मिनिमम आनी ओके आहा सद्या सगळ्यांकडे तश्योच आहा गाडयो थोड्यांकडे आसा थोड्यांचो बिझनस तसो एक्सपांड आहा थोड्यांकडे 20 आहा थोड्यांकडे आहा ना न्हू आहा तशें पूण हे जे एक्सिडंट बी जाता पळय ते स्टॉप कशे जातले? स्टॉप जावंक मॅडम न्हू हेका न्हू कितें आहा की हेका मातसो सरकारूय म्हणून खंय तरी रिस्पॉन्सिबल आहा आमी आतां गाडी भाड्याक दिली हम्म. गाडी भाड्याक दिली कस्टमराक आमी सगळे एक्सप्लेन करता सो एंड सो सगळे कितें एक्सप्लेन करता आतां कस्टमर रातचे मॅडम रातचे कितें जालें म्हणटा आमी रिस्पॉन्सिबल कार रेंटल ओनर रिस्पॉन्सिबल कार रेंटल रातभर 12 कितले चालू आसता वायन स्टोर कितले चालू आसता रातचो 5-5 सकाळचे 4 ते 5 जायसर वायन स्टोर चालू आसतले तुम्ही खंय तरी रेग्युलरायज करून पळया हांव म्हणीन अशें की तुमी खंय तरी रेग्युलरायज करा 12 एक 10-10:30 टायम 11 टायम ओके बेस्ट थिंग 11 फाटल्यान एक रेस्टॉरंटाक तुम्ही 12 मेरेन टायम दिया क्लबांक एक 3 मेरेन टायम दिया हितून कितें जातलें मॅडम सगळे जाण जे ट्युरिस्ट येता ड्रिंक करून रस्त्यार 60 रुपयान बियर मेळ्ळी कोण ते म्हटलं कित्याक थंयसर बसया ते आपूण रेस्टॉरंटार बसून 150 रुपया कित्याक दितलो आमी गाडयेनूच घेवन भोंवया न्हू म्हणटले आनी तशेंच करून एक बियर आमकां खबर आहा गोंयान कोण सोरो पियेता असो कोण ना सगळे जाण पियेता पण आपल्या लिमिटान पियेता पण कितें जाता जेन्ना वायब एक आसता तितून एक पियेता वाडत वयता भितर ह्या सरकारान पसून टायम रेग्युलरायझेशन करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा ह्यो टायम सगळ्यांचो 12 11 आहा नॉर्मल एक्सायज डिपार्टमेंटान ह्यो टायम रेग्युलरायज करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा सद्या तरी ह्यो टायम रेग्युलरायज करीत तितून एक्सिडंट जे आहा न्हू ते तर मात्र मातशें कितें तरी खंय तरी कमी जातले कित्याक रातभर 4 सकाळी जायसर सुद्दां 5 जायसर वाईन स्टोर चालू आसतली 12 चालू आसतली हेंकां खंय स्टॉप ना हेंकां खंय स्टॉप आयज पासून दाखय मॅडम तुमी म्हाका खंयसर लिकर शॉपाचेर आनी खंयसर वाईन स्टोर खंयसर कोण लेट नायट चालू आहा तेंकां कोणी चलन केल्या कोण तेंच्या बद्दल कोणूच चिंतिना गव्हर्नमेंट तुमकांच कित्याक टार्गेट तेच करता? तरी म्हणटा न्हू गव्हर्मेंटानूय हेजेरूय आमकां जशें टार्गेट करता आनी स्वता तेंच्या डिपार्टमेंटाचेर तेंच्यांनी लक्ष घेवपाची गरज आहा हेंच्यांनी तो टायम तेंचो रेग्युलर करून आनी मागीर तेंच्यांनी रेशो काडचो की कितले एक्सिडंट जाले हे आमी रेग्युलरायज करून रातभर मॅडम सकाळी जायसर 5 आनी 6 जायसर फक्त वाईन स्टोरूच चालू आसतले रेस्टॉरंटूर काय म्हणून कितें जोडटले भितर ते कोण काय जोडचे ना हितून फक्त कितें जातलें वाईन स्टोर सवाय मेळटा म्हणून गाडयेन घेवन भोंवतले जे रातचे एक्सिडंट जाता गाडयेन तेंचे बियरी मेळटा ते कोण रेस्टॉरंटार बसना तेंकां फक्त गोवाची एक वायब हे करची आसता रातचे ते फक्त ड्रिंक गाडयेन लोड करतात आनी भोंवत आसता सकाळची 3-4 जायसर ते रेस्टॉरंटान तुका स्पेंड करिना स्टार्टर पासून तूं पयशे आतां सगळें तुका ऑनलायन जाला पिझ्झा सगळे गाडयेन आसता कोण कित्याक रेस्टॉरंटाचे चार्जीस मॅडम तुमकां खबर आहा आतां सगळें ऑनलायन करून ऑनलायन ऑफूय मेळटा न्हू आनी सरकारान मातशें तेजेरूय मातशें हें करचें की हे सुद्दां हेजेर सुद्दां मातशें लक्ष दवरीत सोऱ्याचे हेजेर आनी ह्यो टायम रेग्युलरायज करीत न्हू एक्सिडंटूय खूब कमी जातले आता तू हे सांगता तेन्ना जर जे कोणाचे वाईन स्टोर आसात ते चाळवले जाल्यार वाईन स्टोर मॅडम पळय नॉर्मली टायम सगळ्यांक 12 आहा ती 11 आहा वाईन स्टोराचे 9 आहा नॉर्मल टायमींग नॉर्मल टायमींग तेंच्यांनी बंद करचे अशें आसा हय, अशें ते आसा. पाळटात ना पाळिना हेच तरी पाळिना न्हू हेच मॅडम रिजन न्हू हेच मेन रिजन पूण पाळणा म्हणून कांयच एक्शन घेना तर हे आतां कितें जाला ड्रिंक अँड ड्रायव्ह जाले ड्रिंक अँड ड्रायव्ह ट्युरिस्टूच आसतले ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मॅक्झिमम केसीस ट्युरिस्ट आसता ड्रिंक अँड ड्रायव्ह जाले हे काडटा ब्लेम रेंट कार ओनराचेर घालता मायंडूच सेट हे जाला की ना रेंटाक दिल्या गाडी हेणी एक्सिडंट हेजेर जाला कोणूच चिंतिना की हे मेन कस्टमर सोरो खसून भियेता आतां एक सांगता 12 एक वाईन स्टोर समज नॉर्मली 9 टायम बंद न्हू मॅडम ते कोणूच सोरो घेवन अशे कलंगूट या आमचे बीच सायड कोको बीच कोलवा अशे खंयसरूच तुका दिसना ते आपले वाईन स्टोर 9 बंद म्हटल्यार तो आपलो पयलीं कितें तो स्टॉक घेता
आपले विला या हॉटेल थंयसर आहा ते बसता की आतां सगळ्या हॉटेलांनी भायलो सोरोन जेवण अलाउड करता. पयलीं थोडे करिनासलेले रिसॉर्ट्स, आतां सगळे अलाउड करता. आतां हे एक्सिडंट खंयचे जाता, जे रेस्टॉरंटारूय बसनात ते रातभर फक्त ते सोरो घेता वायन स्टोरा वरसून, त्योच बाटली दवरता थंयसर आनी गाडी घेवन भोंवता. हे सरकारांनी म्हणून हेजेर मातसो लक्ष दिवंक जाय न्हू. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिसंट लोक तुका रातचे 60 रुपयाची बियर घेवन गाडयेन भोंवपी न्हू. हे गाडयेन घेवन भोंवतात पळय, एक्सिडंट जाता, हे सगळे लो क्लासूच ट्युरिस्ट जे येतात गोंयान पळय, तांकां सवाय बियरी मेळटा वायन स्टोराचेर. 11 12 रातच्या 1 2 हितून आणि तांकां कंट्रोल आसना. कंट्रोल आसना. मागीर एक्सिडंट जाले द ब्लेम कम्स ऑन रेंट अ कार ओनर. पळय आनी आमी म्हणटा मॅडम की बिझनस कमी आहा, बिझनस कमी आहा. तुमी रेग्युलरायज करून पळया. हितून वायन स्टोराकूय बिझनस बरो जातलो, बार रेस्टॉरंटाकूय बिझनस बरो जातलो, आनी क्लब्स जे आहा जे लेट नायट्स आसता तितूनय लोक वचोन एन्जॉय करून एटलीस्ट सगळ्यांक बिझनस डिवायड जातलो. आतां कितें एका रेग्युलरायजेशन कांयच ना, टायमूच ना. जाय त्या टायमार सोरो पिया, जाय त्या टायमार खा, म्हणून तरी ते हे सगळे प्रॉब्लेम जालेले आहा न्हू. पूण गव्हर्नमेंटाक अशें दिसता की तुमी खूब जोडटात कशें. गव्हर्नमेंटाक दिसता. ऑब्वियसली दिसता आसतलें तांकां. गव्हर्नमेंटाक कित्याक लागून दिसता? एक्सपेन्स तर कार रेंटलाचो काडूंक वचात तूं न्हू, जाल्यार नॉर्मली एक तर गव्हर्नमेंट घेवन बसात. एक गाडी आहा नॉर्मल स्विफ्ट, हांव एक्झाम्पल सांगता तुमकां. हेजे कडेन आतां म्हाजे कडेन 5 स्विफ्टी आहा. 5 स्विफ्टांचो EMI पर गाडयेचो हांव तुका सांगता नॉर्मली 15,000 तरी आसतलो. 15,000 EMI आसतलो. एक गाडी आमी कन्सिडर करता 20 दीस म्हयन्याचे. 20 days धर. 20 डेजूच धर कन्सिडर. एक एक म्हयनो 10 दीस चलता, 20 दीस बेकार आसता. सो ओवरऑल तूं रेशो धर 20 डेज. 20 डेज एक स्विफ्ट 1200 रुपयान भाड्याक वयता आमची पर डे. 1200 रुपया. 1200 रुपयान कितले जाले? 24,000 20 दिसाचे. 16,000 रुपया भितरलो तूं EMI काड. कळ्ळें तुका? उरले कितले? 8,000 रुपया उरले. 8,000 वॉशिंग आहा गाडयेची. 1,500-2,000 रुपया वॉशिंगेक वयता. कित्याक आमकां एवरी टायम गाडी क्लीन करून फुडल्या कस्टमराक दिवची पडटा. मेंटेनन्स आहा गाडयेचो. मागीर आमचे ड्रायव्हर आहा. एकलो ड्रायव्हर तूं 5 गाड्यांक लागून एक ड्रायव्हर तर तुका दवरचोच पडलो. ड्रायव्हराची सॅलरी आहा. ओवरऑल तर कॅल्क्युलेशन करीत न्हू मॅडम, हांव तुका सांगता 5 गाडयांचेर उरोन 20 ते 25,000 रुपया उरता आसतले म्हयन्याक. आनी तितून तर चुकोन सुद्दां एक गाडी कस्टमर लागात भितर. लायली गाडी, मारली, एक्सिडंट केलो आनी गेलो जाल्यार तूं मागीर ते रिकवर करपाक फुडले 6 म्हयने स्ट्रगल कर. गाडयो दिसता 5 आहा तेजे कडेन गाडयो, पूण प्रॉफीट लेवल खंय आहा तें कॅल्क्युलेशन करूंक तर ते बसात जाल्यार तांकां कळटलें. सगळ्यांक दिसता खूब आहा गाडयो, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आहा, पूण ना. प्रॉफीट लेवल ना. जशें सगळ्या आतां गोंयान तुमी पळयलें 7 स्टार, आतां सगळ्यान 7 स्टार पसून आहा गोंयान. क्लायंट आतां इंटरनॅशनल टुरिस्ट पसून येवपाक लागले. तांकां पसून आतां लक्झरी गाडयो जाय. आहा सगळ्यां कडेन आहा गाडयो, ना न्हू, गाडयो आहा सगळ्यां कडेन. अशें न्हू की एक तो मनशान फक्त 2च गाडयांचो धंदो करूंक जाय, 3च गाडयांचो धंदो करूंक जाय. मनशाची अनलिमिटेड, तूं ती वाडत आसता सारकी तेजी. तो एकदां त्या लेवलाक पावतकूच तो केन्नाच चिंतचो ना की आपूण सकयल येतलो म्हणून. थंय प्रमोशनूच न्हू, कितले तो वाडत वयतलो. ग्रो करपाचें इच एंड एवरी. आनी आतां सद्या आमचो रेंट अ कारीचोच सेक्टर ट्युरिजमान इतलो वाडला की कस्टमरांचे रिक्वायरमेंट आहा. आनी आतां रिक्वायरमेंट अशें आहा बरे गाडयांचे रिक्वायरमेंट. आनी कस्टमरूय येता. आमची 1200 रुपया पर डेची गाडी घेतलो कस्टमर, आमकां एकदां तो गाडी रिटर्न दिवन वयता पळय तेन्ना बरी जी आमची रेस्टॉरंटां बरी ब्रँडेड आहा तेंची 80-80 हजाराची, 1 लाख 20 हजाराची बिलां आसता रेस्टॉरंटाची तेंची. म्हणजे बरो ट्युरिस्ट येता. सो ग्रो करूंकूच जाय. हें न्हू की तेंच्यांनी ट्रॅफिक वायलेशन केलें, रेंट अ कार बंद करा. पूण हांवें एक आयकलां की रेंट अ कार ओनर्स खंय तेंचे कडल्यान चड पयशे घेता. ही वन सायडेड स्टोरी. ही आतां तूं आयकलें म्हणटा पळय, कस्टमर कितें करता, चड पयशे घेता म्हणजे 1200 रुपया नॉर्मल रेट आहा ही सगळ्यांक खबर आहा. आतां चड पयशे घेता हे कस्टमर कितें करता, आतां गाडी आमी कितें करता, कस्टमराक गाडी दाखयता की बाबा ही गाडी तुवें जशी घेतलाय तशी म्हाका रिटर्न करूंक जाय. तूं ती 3 दिसांक घे, 4 दिसांक घे. गाडी जे कंडिशनान आहा तुवें रिटर्न दिवंक जाय. एडिशनल कितें डॅमेज जालें तुका पे करचें पडटलें. हें आमी कित्याक सांगता पे करचें म्हणून, आमच्यो कमर्शियल गाडयो आसलेल्या कारणान आमकां इयरली 3 क्लेम मेळटा इन्शुरन्सा कडल्यान. तेच्या उपरांत आमकां ते 50% आमकां बेर करचें पडटा. आनी ते 3 क्लेम आमी मेजर डॅमेजीसांक दवरता. आतां खबर ना न्हू की फुडलो कस्टमर कसो गाडी चलयतलो. ती मेजर डॅमेज जाली 5-6 लाखाची, 7 लाखाची जाली जाल्यार तेका लागून ते क्लेम्स मेळटा ते आमी तेका दवरता. आनी कस्टमराक सांगता तुजे 20,000चे 30,000चे तूं कितें डॅमेज करताय ते तुवें पे करचें पडटलें. अशें न्हू की शोरुमानूच मॅडम,
तुम्ही कस्टमरान आमकां भायर डेंटिंग पेंटिंगाचे जे काम आहा ते भायर, पण जो पार्ट गेला तो फुटला, फॉर एक्झाम्पल हेडलायट, तो रिपेअर काय जावचो ना, तो तुका त्या कस्टमराक पे करूंकूच करचें जाय पडटा. न्ही. आनी आतां पळोवंक गेल्यार ते आमी कस्टमर सांगता हेडलायट या बनेट डॅमेज जाले, या तुमी कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन वायलेशन केलें. थोडे आतां पळोवंक ना तुमी जीपीचेर व्हिडिओ खूब व्हायरल जाता, उबे रावन आनी करून ते कितें आहा तेंकां ते फायन आनी तेका ते पे करूंकूच जाय. तेजेर आमी तेका केन्ना दिना, पण दिसता सगळ्यांक न्हू की हा बाबा खूब जोडटा, या आमी कस्टमराक फटयतात म्हटल्यार म्हणून तितून जायना. तितून कस्टमर कसो आसता एक एकलो, आतां 20,000चे कोणाचे डॅमेज जाले, दितात वयतात आपल्या घरा कडेन आनी थंयसून व्हिडिओ काडटात आनी सोशल मिडियाचेर शेअर करतात की गोवा आनी आमी हमको लोटा, इन्फ्लुएन्सरांक इन्फ्लुएन्साक घेता आनी दिता. आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म कितें करता सद्या आतां हांगासर सगळे जाण तेंची सायड आयकता. आमची सायड कोण आयकतलो की बाबा तेणी 20,000 आमी तेचे कडल्यान तेणी दिल्या पळय ते कित्याक लागोन दिल्या, तो सांगता मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. कोण कस्टमर सांगता तो फ्रॉड कितें जाला हें तेका कोणी विचारलें, कोणीच विचारूंक ना. तेणी डॅमेज केल्या, बरे भाशेन पयशे दिले आनी गेला. तो थंय वयता आनी व्हिडिओ काडटा आनी ते व्हिडिओचेर आमकां जज करतात सगळे की ना हेणी हेका हें केलां आसतलें तें केलां आसतलें. खरी स्टोरी कोणाकूच खबर ना. इवन ट्राफीक वायलेशन करतात आतां कस्टमर, थार आसता आमची ओपन थार ओपन करतात, फाटल्यान उबे रावतात कस्टमर एक. आतां आमचो सगळ्यांचे वॉट्सॅपार ग्रूप जाल्या, कोणी पयलो व्हिडिओ काडटा ग्रुपार घालता. ते दीस फाटल्या दिसांनी एक इन्सिडंट जालो, म्हज्या फ्रेंडाची फाटल्यान थार ओपन केलेली तेंच्यांनी आनी मस्ती करताले ट्युरिस्ट. सो व्हिडिओ येयलो ग्रुपाचेर, तेणी ताका फोन मारलो कस्टमराक की तूं अशें अशें करताले. गेलो कस्टमरा कडेन, कस्टमराक घेवन तो पुलीस स्टेशनार गेलो. आमी अशें करतात की बाबा तूं वायलेशन केलां न्हू, यू पे फॉर दॅट. आमी पुलीस स्टेशनार घेवन गेले, कस्टमर यू पे फॉर दॅट. आमी इवन हें सुद्दां करतात की आमकां कळ्ळें ट्राफीक वायलेशन करता कस्टमर, आमी तांकां पुलीस स्टेशनार घेवन वयता, तांकां आमी दाखयता पळय हेंच्यांनी ट्राफीक वायलेशन केलां, तांकां मार चालान कितें तें. आनी तो फ्रेंड म्हाजो कितें केलें तेणी, तो घेवन गेलो पुलीस स्टेशनार ताका. आतां तुका सांगिना खंयच्या पुलीस स्टेशनार ते घेवन गेलो. पुलीस स्टेशनार गेलो, पुलिसांक आमी दाखयलें हेंच्यांनी ट्राफीक वायलेशन केलां आत्तां, ओके. सो हेंचें कितें आहा तें तूं चलान कट कर. तेंच्यांनी कितें म्हणपाक लागलो पुलीस हें कोर्टान पे करचें पडटलें चलान. तो कस्टमर म्हणपाक लागलो ठीक आहे फॉर्मेलिटीज करो, कोर्ट का मैं पे करता है. तेणी पुलिसान सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्यो कोर्टाच्यो. आतां कोर्ट कितें नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्टान पे करूंक जाय फायन आतां वचोन. रेंट अ कार लिगल गाडी हा. तेणी सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्यो, कस्टमरान आपले ओरिजिनल ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले ताका आनी ठीक आहे म्हणपाक लागलो कल सुबह आता. आनी पुलीस म्हाका कितें ताका म्हणपाक लागलो कितें की तूं सकाळी ताका घे आनी यो हांगासर आनी आमच्या पुलिसाक घे आनी कोर्टान वच आनी पे कर फायन. कस्टमर नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाय गेलो घरा, आपले ओरिजिनल ड्रायव्हिंग लायसन्स बी सगळें सांडून गेलो. अशें आमचे कडेन आयडी कार्डा मॅडम कमीत कमी 150-300 आयडी कार्ड कस्टमराचे ओरिजिनल पडलेले आसा. धांवून वता गेलो आनी पुलीस ताका फोन करता की अरे यो मरे कोर्टाक वचोंक जाय, टायम जालो. तो म्हणपाक लागलो कस्टमर ना पळो गो पळो ओरिजिनल लायसन आहा मरे पळो म्हणपाक. तो पुलीस स्टेशनार वचोन तेणें ताका विचारलें आतां कितें करया, तूं त्या ड्रायव्हिंग लायसनाचेर म्हणपाक लागलो चलन धाड म्हणपाक तशें करूंक मेळना म्हणपाक लागलो. म्हणजे कस्टमराचें ओवरऑल जाला कितें जाणा, तुमी आमी गोंयान येता म्हणटा तेन्ना कितेंय करून वयता. हेंकां तर पेनल्टीज पडात न्हू जाल्यार ते सुदारतले. म्हणजे कशें एक कस्टमर आयज येयलो 1000 रुपया तर फायन आहा ट्राफीक वायलेशनाचे. एक्झाम्पल तुका सांगता, आतां नो पार्किंगान गाडी उबी आहा, जर तर थंय ताका पुलीस तेन्ना धरता, ताका 1000च्या जाग्यार 5000 चलन मारता न्हू, तो वयतलो आनी फ्रेंडांक आपल्या सांगतलो की गोवा में अगर आप जाओगे तो ट्राफिक वायलेशन मत करो. स्ट्रीक आहे बहुत. न्हू मॅडम की आमी तांकां हेल्प करिना कस्टमरांक. एक्सिडंट पसून जाला आमी त्या स्पॉटार वचोन, ते दिसा म्हाजी अशीच गाडी लागलेली, स्पॉटार वचोन थंयसरसून तितल्यान ताका गॅस्टाक वचोन ते दांतांक लागले म्हणजे ताका गोवा मेडिकल डेंटल क्लिनीक आहा पळय थंयसर ताका व्हरोन बीन सगळे हे केले. सगळे म्हणले गाडी आसून कस्टमराक लागला न्हू थंयसर, गाडी फुडसून भरपूर डॅमेज जाली, 1.5-2 लाख रुपया डॅमेज आसलो गाडयेचो. सांगले ताका कितें इन्शुरन्सान कितले दीस गाडी उरता ते दिवया बीन म्हणून. ओके म्हणले रातभर आमी थंयसर ताका लागले म्हणून, तोंडाक लागले म्हणून थंय रावले. ताका व्हेले रातचे मागीर 3 सुमार ताका सगळे जाण डिस्चार्ज बीन दिला दिसता. मागीर ड्रायव्हर आसलो, म्हाका म्हणलो तूं यो हांगासर म्हणून. हांव गेलो थंयसर, पूण कस्टमराक लागला म्हणून वो सगळे बरें उलयले जालें. ताका घेवन व्हरून मोरजेम पावयले हॉटेलान. सकाळी येयले तो म्हाका म्हणून सुबह जाएंगे शोरूम में जाएंगे, जो कुछ भी है नीतीश वो करेंगे और आप जैसे बोल रहे हो डिफरन्स सगळे उलयले एक्स टू एक्स. अर्ली मॉर्निंग ताका फोन मारलो 10 सुमार या म्हटल्यार जर हॉटेलान चेकआउट जावन
वचून तेणी थंयसून म्हाजेर कंप्लेन घातली हांव ताका हॅरेस करता. कस्टमर अशें आहा की हय न्हू की सगळे कस्टमर सांगता ते सारके, आमच्या सायडीसून कोणी पळोवंक ना न्हू आमकां कितलो प्रॉब्लेम जाता तो. ना हितून मेन रिजन कितें जाला जाणा, कस्टमराचो मायंड सेट जाला की गोंयांत कांयच कितेंय जावचें ना, कर. कितेंय कर. तेंकां कसलेच स्ट्रेस पडना, ते येतात ट्रॅफिक वायलेशन सगळं करता. ब्लेम तुमचेर आमचेर येता. येता लास्टाक. मेन इम्पॉर्टंट कितें तेंकां तर ते ट्रॅफिक वायलेशनाक पे करचे पडात न्हू, ते खंय तरी मातशें भितले. कमी मातशें खंय जातले, तरी भियातले. मनान भंय उरतलो की बाबा फाल्यां असं तेंच्या- कितें फुडल्या जालें फाटी की- भितले हां, करपाक. तेंच्या ट्रॅफिक वायलेशनाची चलनां आमकां घरा कडेन येता 8 दिसां उपरांत. सारकें. 8 दिसां उपरांत ती चलनां आमकां पे करची पडटा. तेंच्यांनी ट्रॅफिक वायलेशन केला पळय तेचे, कळ्ळें तुका. म्हणटकूच तेंचें कितें जाला की तुमी वचा तेन्ना म्हणल्यार ते वतात आसतले. ऑलरेडी वयता आनी तेंकां तर म्हणटा- फोन मारले न्हू, ये डेट को सर गाडी तुम्हारे पास था, चलान आया है, मैं क्यों पे करूं. हय मागीर कित्याक तेंकां कित्याक करून- दितले ते, हय. दिवचेच ना न्हू. आनी हांव हें सुद्दां सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की तुमी अशें काडा कितें तरी की फाल्यां सकाळीं जर चलान येयलें आमकां 8 दिसां उपरांत, तें तर चलन त्या डेटीक अमक्या कस्टमरा कडेन आमी आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसता, म्हणजे ड्रायव्हिंग लायसन्स आसता, आयडी प्रूफ सगळें एक्स्ट्रा आनी आसता. एक घेता, आमी अटॅच करून तुमकां परत डिपार्टमेंटान सबमीट करता. तुमी तेंकां चलन धाडा ते थंयसर, कित्याक तो कस्टमर त्या टायमार आसात ना, नो पार्किंगान गाडी पार्क आहा, फोटो मारतात आतां- पुलीस, आतां- वयतात, आतां मॅडम फोटो चलन आमकां मारतात. धाडटा. आतां फोटो मारतात तसोच कितें तरी कस्टमराक आडयला न्हू जाल्यार कस्टमरचो फोटो येवंक जाय थंयसर. एटलिस्ट तेंकांय कळटलें की बाबा तेन्ना ह्यो इन्सिडंट जाला आमकांय कळटलो. तेन्ना फाटल्यान कस्टमर तरी फाटीं फुडें जावचो ना थंय चलन पे करपाक. हितून तो म्हणटा कभी आया था मुझको मालूम नहीं था, आप अभी भेज रहे हो मुझको, चलन कभी पड़ा था, नहीं वो तो मेरे पास नहीं था, वो तो पार्किंग में या फिर किसी ने बाहर लगाया था गाडी, अशें जाता तितून. त्यामुळे कस्टमर तो पे करपाकूच रेडी ना, ते आमकांच चलन पडटा लास्टाक पे तेंकां करपाक. पे करचेच पडत ना न्हू, तेका लागून तेंची कितें जाला मजा जाल्या. मजा जाल्या. आनी तेंची सायडूच ते एक्सप्लेन करता, सोशल मिडियाचेर घालता. इवन आतां पार्किंगाचेर सुद्दां मॅडम गाडी भायर हाडलेली ते चलन मारता आनी वयता, पण मेसेज ती इन्स्टंट पडना. इन्स्टंट कितले मेसेज दिसांनी पडटा ती? केन्ना केन्ना पडटा, केन्ना केन्ना पडना. म्हाका कालची एक दोन कालची आयज पडल्या, ती बी 2दा परत पडल्या. कोणाक खबर अशें कितें जालें 2दा, पण चलन एकूच आहा पण 2दा पडल्या. पण केन्ना केन्ना पडत ना, केन्ना केन्ना ती की मे बी सिस्टम जनरेटेड न्हू ती, टायम वता आसतलो बीन कितें. तेंच्यांनी ते चलन जेन्ना फोटो मारता कितें करता तेन्ना तो इमिजिएटली तेन्नाच प्रोसेस करूंक जाय तेंच्यांनी. आमी कस्टमराक सांगूं शकता, पण मोस्ट ऑफ द टायम तेन्ना समज चलन मेसेज समज ती पडल्या आमकां वाहनाची हेजेर, जाल्यार न्हू आमी कस्टमराक धाडली जाल्यार कस्टमर पे करता, ना म्हणिना. बट कितें आहा तेन्नाच पडोंक जाय ती. पण दुसऱ्या दिसा पडली गाडी रिटर्न जाली जाल्यार मातसो रिटर्न कस्टमर करतकीर कोणूच कोणूच येवपा ना. दिवना मागीर म्हणून तेंचें ना. काम जालें जाल्यार कित्याक कोण पे करतलो? हो, हेच्या पयलीं हांवें एक 2 कस्टमरां कडल्यान चलनां घेतल्या स्पीड लिमिटाची, म्हाका पडलेली कॅमेराची, पूण म्हाका ती इन्स्टंट पडली, कस्टमरा कडेच आसली गाडी, सो हांवें तेंचे कडल्यान पे करून घेतलें चलन दाखोवन. पूण अशें जायना, इन्स्टंट येना. एकदां एअरपोर्टार कस्टमर वयता, तो एका लेट जाता फ्लायटाक लागून, तो वयता ओवर स्पिडींग करून, 80 वयर काय स्पीड वचात ना गाडी, पूण नॉर्मल धाकट्या ट्रॅफिकान तर तूं स्टक जाल्यार 80 स्पीड पावपाक लागून सुद्दां तुजी स्पीड वाडटा खूब. थंयसर सुद्दां एकदां कॅमेराचेर सिग्नल पडला आनी तेणी क्रॉस केलें, ती चलना ती गेली मागीर चलना. कस्टमर गाडी हँड ओवर करता वयता, ती मागीर पे करची आमकां पडटा. सो हेका कितें तरी एक सो तुमकां सॉल्युशन वर्साक काडूंक कितले जाय. पडटा आसतले? वर्साक कितले तुमकां पे करपा पडटा? मॅडम ती अशें चलना आमी पे खूब करिना न्हू जाल्यार आमची गाडी गाडयो पासिंग पासिंग जायना. जायना. गाडी हय, बट फिटनस कितले अशें मेळना. आसता एक वर्साकूच तर? वर्साक म्हटल्यार आतां मॅडम वायलेशन कशें करता अशें ना, म्हटल्यार एका गाडयेक 5 10 एक तरी चलनां आसतातूच. आसतात कित्याक एका गाडयेक? एका गाडयेक आसतात चलन आसतात, 10 एक पडटातूच. चलनां तरी आसतात. पडटात. ते आमी एवरी इयर जेन्ना पासिंग आसता तेन्ना पासिंगा पयलीं ती आमकां सगळी पे करची पडटा, नाल्यार गाडी पासिंग जायना. चलनांचे पयशे प्रॉफिटान तरी मायनस करूंक ना, नाजाल्यार मागीर हां, ते ते देंवतले प्रॉफिटान सकयल. तूं काय हेच करूं शकचो ना. सारकें. म्हणजे अशें जाला की धंदो कस्टमराक जाय रिक्वायरमेंट हांव चलोवचो, तशें जालां. चलनां तर असली आनी पडत जाल्यार जालो झिरो प्रॉफिट. मागीर लोकांक फक्त दिसता हा तेजे कडेन 10 गाडयो आहा. 15 गाडी आहा. कळ्ळें तुका. मेंटेनन्स. पूण तुमी आतां हेतून कितलीं वर्सां जालीं आसात? हांव या 2011 सून ना ना म्हटल्यार आतां 15-16 वर्सां जालीं. आनी ना, हो इशू 16 फर्स्ट टायम 15 वर्सां. म्हाका 10 वर्सां म्हणजे 2010 हांवें फर्स्ट गाडी घेतलेली. मागीर कोण 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां 14-15 वर्सां जालीं आमकां ह्या धंद्यान. पूण हो फर्स्ट टायम असो इशू जाला? फर्स्ट टायम इशू मेळटलो पयलीं कितें जाला कशें मॅडम जालें? न्हू आतां आमी केन्ना अशें हें करूंक नासलें. आतां जाला कितें की हे कोणूच हायलायट करूंक जाय. हे मेन सगळ्यांक कळोंक जाय की हे कहो प्रॉब्लेम आमकां जाता ओनरांक. ओनर सायड मेंटॅलिटी आहा पळय लोकांची हितून सेट जाला सद्या, कितें रेंट कार बंद करचे. बंद करचें. पण अरे कित्याक बंद करचे? रेंट काराच्या ओनरांक ब्लेम करता. Government-आन जशी ती आमची scheme कितें म्हणून मिस्टेक आहा हितून? आमी गाडी कस्टमराक सारकें सांगून दिता,
नॉर्मल जे ट्रॅफिक रुल्स असतात ते लायसन्स होल्डराक खबरूच असता बाबा ब्रिजार ओव्हरटेक करूंक होवाना, सिग्नल ब्रेक करूंक होवाना, ते तरी आसतना करतात. इंडियेक सेम रूल मॅडम. सेम रूल तू लायसन्स होल्डर म्हणटकूच तुका खबर आसोंक जाय. तरी आसतना ते ट्रॅफिक वायलेशन करता. हेचे रिजन हेच हांवें आत्तां सांगलें ते की तेंकां त्या वायलेशनाक पे करचें पडना. जर तर तेंकां पे करचें पडलें, ड्रिंक अँड ड्रायव्ह कस्टमराक तर धरलो, तेका अरेस्ट करा, दुसरे दिसा कोर्टान प्रोड्यूस करा तुम्ही तेका. तेजी गाडी हाडून तुम्ही पुलीस स्टेशनार दवरा. आमची गाडी हितून सेफ उरली, प्लस फुडें कितें अपघात जावपाचो तो पयलीं उरलो. तेका सोडू नाका. कित्याक सोडून म्हणटा अशें तुम्ही 1 वर्स मे बी ते खंय तरी ट्युरिजमाचे एका मातशें खंय तरी इफेक्ट जातले. कित्याक प्रत्येक पुलीस हे करीत, कित्याक लोक सोरोप येवपाक येता. डिसिप्लिन वाडटली न्ही. डिसिप्लिन वाडटली. आमकां तेच जाय. आनी आमच्यो गाडयो इतल्यो डॅमेज जाता न्हू. कित्याक एक्सिडेंट जाता खूब तेचे परस खूब जाता. डिसिप्लिन बरें. आनी Discipline तेका बरें. ड्रिंक अँड ड्रायव्ह अरेस्ट कित्याक करचो तेका तर गाडी तेची रिटर्न घेतला आनी तेका धाडलो फायन पे करून. एक ग्रुप येता, 3-4 गाडयो घेतात. तो परत वयतलो रूमार दुसरी गाडी घेवन भायर सरतलो. तेका ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मेळना न्हू, तेका दवरपाचो बसोवन, अरेस्ट करपाचो तेका, दुसरे दिसा तेका कोर्टाक प्रोड्यूस करपाचो. मागीर तो कोणाचो फोन येयलो, मागीर हेजो फोन येयलो, हितून एक मायंड सेट कितें जातली वयतली तेंच्या मदीं की ना, गोंयान ट्रॅफिक वायलेशन करपाचें ना, वी हॅव टू पे फॉर दॅट. ट्रॅफिक वायलेशन करीत जाल्यार आतां तेंचो सेट कितें जाला, कुछ बी करो, कितेंय कर गोंयान तूं म्हणटा ते. द फायन हॅज टू पे द ओनर ओनली. ओनराकूच येतले म्हणटा तो, आमी वयतले न्हू म्हणटा. हें मायंड सेट जाला तेंचें, म्हणून ट्रॅफिक वायलेशन वाडला. नॉर्मल जसो एक मनीस धंदो करता तो आमी धंदो करता. आतां आमच्यो गाडयो पण प्रश्न तोच पडटा की तुमी नॉर्मल धंदो करता पूण तुमकांच कित्याक टार्गेट करता. तेच कळना. ते आमचे गोंय सम ऑफ द गोवन्स ना, तेजे कडेन 20 गाडयो आहा मरे. कळ्ळें तुका न्हू. स्टार्ट हांगरसून जाता, बंद करूंक जाय ट्रॅफिक वायलेशन. जेलसी जाता. तूं आतां खंयच्या एंगलानसूनय चिंतूंक शकता, कितेंय चिंतूंक शकता. म्हणजे हांव सगळेच जाण म्हणिना, हे खूब जोडटा अशें अशें जाता. हे आतां जशें तुवें क्वेश्चन केलें, तुमची खूब जोडटा कशें दिसता लोकांक. सगळ्यांच्या मायंडसेट तोच जाला की हो खूब जोडटा. ट्रॅफिक वायलेशन जाल्यार बंद करा रेंट कार. अरे बंद केले रेंट कार म्हणून तेजें सोल्युशन येतलें ना. कस्टमराक रिक्वायरमेंट आहा, फाल्यां सकाळीं तर बंद केले, आतां कोणाक गाडी जाय कोणाक कस्टमर, म्हाका जाय अमकी गाडी जाय, म्हाका BMW जाय, तूं दिनाय मरे, कोण तरी भुरगो येतलो आनी तेका दितलो. रेंट कार लिगल गाडयो करपाच्यो तर बंद केल्यो लोकांनी, बंद कर म्हणटात जशें आतां ते. कोण तरी दितलो प्रायवेट गाडयो तेका. इलिगल बिझनस वाडलो. जे आहा रेग्युलरायज आहा न्हू मॅडम, हे रेग्युलर इतले आसचे. प्रॉब्लेम काय ना, सगळ्यांक बिझनस आहा सद्या. आनी आतां समज सरकार बंद करूंक हितून वचत न्हू जाल्यार हितून प्रायवेट गाडयो आतां आहा त्यो कितल्यो वाडटल्यो. मागीर त्यो प्रायवेट बंद करपाक मागीर सगळे भितरले भितर करपा लागतले. हितून सगळे आनीक करप्शन वाडटलें, आनीक खूब कितें कितें वाडटलें. त्या पेक्षा हे जे आहा तितले चलचे आनी इतले हितूनच सोंपचे, बरी गजाल. मागीर एप हाडपा सोदता तेजेर तुमचें कितें मत? एप कहलो टॅक्सी बद्दल. हय. टॅक्सी एप आतां सद्या तरी अशी काय गरज कशी दिसना. एप जायच कसो, कित्याक हो परफेक्ट सारको टायम न्हू. मॅडम पळय आतां आमची एक टॅक्सी सुद्दां घेतली आतां टॅक्सी आनी तुमचें रेंट कॅब दोनूय डिफरंट. दोन्ही डिफरंट. टोटल आतां टॅक्सी म्हटल्यार मॅडम कितें सो लोकल तो टॅक्सीचो एप तुमकां लागना. ना आमकां लागना. सेपरेट आमचे सेल्फ ड्रायव्ह गाडी, सेल्फ ड्रायव्ह गाडी, टॅक्सी विथ ड्रायव्हर. आतां सद्या कशें आहा, सद्या तरी म्हाका दिसना दीस इज द परफेक्ट रायट टायम टू इंट्रोड्यूस एप. कित्याक सद्या ट्युरिजम सद्या तरी गव्हर्मेंटान लक्ष घालूंक जाय की ट्युरिजम कसो वाडयतले पळय ते. देवला सद्या ट्युरिजम खूब स्लो आहा. 4-5 म्हयने जाले खूब म्हणजे खूब स्लो आहा. म्हणजे एकलो आदले आमच्या मदीं जे आदले कोण टॅक्सीवाले सुद्दां आहा ओल्ड, तांकां सुद्दां तर विचारलेले हे 4 म्हयने जशे गेल्या गोंयान, फाटले 4-5 म्हयने खूबच जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जाल्या खूबच स्लो जाले. आतां आय डोंट नो सगळे जाण म्हणटा मॅडम आतां टॅक्सीकारांक एक ब्लेम करता, एक सांगता हेंची रेटी हाय कोणाची टॅक्सीकारांची. इवन रेंट कॅबाकूय म्हणटात थोडे एका म्हणटा की आमी इतले एका म्हारग दिले, तेका इतले एका म्हारग दिले. पूण म्हारग हो एमावंट कोणाकूच खबर ना. आतां टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां ते ब्लेम करता ना, तुमी ओव्हर चार्ज करता. कितलो चार्ज करता ते कोणाकूच खबर ना. हॉटेल मॅडम रूम गोंया डेस्टिनेशन येतकूच लोक पयलीं आपले स्टे पयलीं हे करता. स्टेचेर गेले तूं थंयसर जाल्यार थंयसर 5-6 हजार रुपया रूम दाखयता. 5-6 हजार रुपयान रूम तुजो फायनलायज जालोच कस्टमर मागीर रेंट कॅब या टॅक्सीचेर येता ना. पयलीं फ्लायटाचेर येता, पयलीं फ्लायटाचेर येता, मागीर रुमाचेर येता. पण फ्लायटाचे आनी रुमाची पळोवंक गेलो जाल्यार ऑलमोस्ट तेंची तूं आतांय पयशे जाल्यार हायच आसता एनी टायम एज कम्पेर्ड टू टॅक्सी आनी रेंट कॅबाक
खूप खंय high रेट आहा आसा. सुबेज, काय रेट तशी सुबेज ना. 1200 रुपयान मॅडम आमची स्वतः एक गाडी आम्ही सेल्फाक दिली जाल्यार 1000 ते 1200 रुपयान गाडी घेऊन नॉर्थ टू साऊथ, साऊथ टू नॉर्थ ट्रॅव्हल करता. भले ते 300 किलोमीटर आसूं, 300 किलोमीटर 1200 रुपया मॅडम तुम्ही समज हे कॅल्क्युलेट बसून गेले जाल्यार कितले सुबेज पडले? सुबेज पडोंक ना न्हू. पडोकूच ना न्हू. आमची रेट टॅक्सीची आणि एक म्हणून सांगू सोदता की आमच्या घरांनी पळय आतां रेंट कॅब आतां येयला 17 परमिशन मेळ्ळा, permission. 18 रेंट कारी जावपाक आणि त्याची लागले. पयलीं कितें सगळे आशिल्लें? टॅक्सी जाल्लेल्यो न्हू ना, मॅडम. त्याच्या पयलीं प्रायव्हेट प्रायव्हेट गाडयो चलताल्यो. आणि तेन्ना illegally. तुमची कितें आशिल्ली? तेन्ना आमच्यो प्रायव्हेट प्रायव्हेट गाडी आसल्यो. आसल्यो तेन्ना. प्रायव्हेटूच आमच्यो मागीर आमी जेन्ना rent लिगलायज केल्यो. जाल्यो तेन्ना मागीर आमच्यो त्यो गाडयो legalize illegal आतां जाला. जाल्यो. तेन्ना आमी कांयच करूंक शकनासले. तेन्ना सुद्दां मॅडम आमी कोणाक हें म्हणूंक शकना की आमची गाडी एक्सिडंट जाली आनी कस्टमर आमकां पे करिना. कित्याक तेन्ना आमचो तो बिझनस इलिगल आसलो. कित्याक ती प्रायव्हेट गाडी आसली. हय. आतां आमचे कडेन कमर्शियल आहा, आमचे कडेन रायट आहा की आमी कस्टमरा कडेन ते डॅमेज जाला तेच्या बद्दल डिस्कस करून आनी गाडी ताका व्हरोन दिना जाल्यार पुलीस स्टेशन व्हरचें म्हणून. या तेजेर थंयसर खंयसर तरी मॅटर सॉल्व करता. आमकां खंयच्या कस्टमराक त्रास करपाक ना या आर्ग्युमेंट करून ट्युरिझम बेल्टाक खंयसरूच इफेक्ट करपाक ना. आमकां ह्यो प्रमोटूच करूंक जाय. पण एक एकदां कस्टमर ते अंडरस्टँड जायना म्हणून आमकां मागीर थंयसर वयचें पडटा. आणि आता रिसंटली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनोनी एक स्टेटमेंट केला की डाऊनफॉल जो सद्याक चल्ला ट्युरिस्टांचो बी तो सगळो तुमचे खातीर चल्ला म्हणून. तो टॅक्सी ब्लेम करता हय की टॅक्सीक ब्लेम पूण ताका टॅक्सीवाल्यांक ब्लेम करून तेचें सॉल्युशन ना न्हू. बिकॉज टॅक्सी वालो जो आहा पळय ही इज द एम्बेसेडर ऑफ गोवा. गोंया कितें त्या ट्युरिस्टांक दाखयला टॅक्सीवाल्यांनी. टॅक्सीकारांनी त्या टायमार ऍप नासले, सोशल मिडिया नासलो. हे बीचीस सगळे फोर्ट्स हे गोंयान आहा म्हणून दाखोवपी टॅक्सीवालो. आतां तांकां ब्लेम करून इट इज स्टेटमेंटूच सारको न्हू तो. तांकां ब्लेम करूंक शकना. रेंट कॅबीचे पयलीं कितें आसल्यो टॅक्सी जाल्ल्यो. आमचे सगळे फॅमिली आमच्या फॅमिलीन टॅक्सी आसा. सगळ्यांनी तरी आख्खे गोंया एक्सप्लोर हे कोणी केला स्टार्टिंग टॅक्सीकारांनीच केला. पयलीं इतले इंग्लीश ट्युरिस्ट येताले तेन्ना म्हाका सांग कसलो कितें इश्यू जाल्लो. तांकां सगळ्यांनी टॅक्सीकारांनीच म्हणून सारके वेवस्थीत सगळे दाखयलेले आहा न्हू. आख्खे गोंया एक्सप्लोर हांगारसून पालोलीमसून ते बॅक येताले कोण ड्रायव्हर्स टॅक्सी ड्रायव्हरानूच पळोवंक गेले. आनी आतां ते म्हणटा की बॅच काडा आनी हें काडा तें काडा आनी म्हणटा ते भायल्या ड्रायव्हर्सांक भितर परत हाडून ते कॅब एग्रिगेट हे करून चालू करूंक सोदता. पण ते एका सायडीसून म्हाका दिसना कित्याक गोंयाची तुका ओरिजिनॅलिटी कांयच ते एक्सप्लोर करूंक पावचे. कर्नाटकाचे या महाराष्ट्राचे तुका एक्सप्लोर करूंक थोडे करूंक शकता. पण जशे गोवन तुका हे करतले तशें तुका दाखयतले तशें त्या दीस कोको बिचार ते वॉटर स्पोर्ट्स वाल्या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिला पळय तूं की तुमी टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करा आनी आमचो तांकां सपोर्ट आसतलो. ते म्हणटा कितें कोको बीच म्हणटा खंयसरूच नासलो. कोको बीच दाखोवपी म्हणटा टॅक्सीवाले. टॅक्सीवालो कितें करता ट्युरिस्ट त्याच्या गाडयेन बसलो तो कितें करता. आतां गोंयकार आमचे कोणाचे थोडो बिझनस आहा कितें वॉटर स्पोर्ट्स आसूं जावं रेस्टॉरंट आसूं ते सांगतात तांकां हांगासर जेवण बरें मेळटलें हांगा तूं वॉटर स्पोर्टाक वच. गोंयांकूच प्रमोट करतात ते. हे तर ऍप बेजवाले येयले ते करचे ना. ते म्हणटाले हो कस्टमर म्हाका फाल्यां मेळचो ना. हेणी आतां ऍप बूक केला हांव लागीं आहा म्हाका मेळ्ळो. तुमी सांगा मॅडम की तुमकां कितें दिसता. तुमी आतां भोंवले आसतले आउट ऑफ स्टेट. तुमकां दिसता की हे कॅब एग्रिगेटर सगळे कडेन सारके 100% चलता सारके सगळे कडेन. कर्नाटकान बंद केलें मरे मागीर लेटस्ट फाटल्या फावटी गव्हर्मेंटान पयलीं हे सगळे करच्या पयलीं हेजो हे काडचो की सगळ्या स्टेटींनी सारके रेग्युलर आहा काय. हे व्हडलो क्वेश्चन आहा. करता करूंक सोदता भायले कंपनी हाडूंक सोदता. आयज ही भायली एक कंपनी टॅक्सीचे हितून येयली कॅब एग्रिगेटर म्हणटा ते. आयज समज टॅक्सीचे हितून येयले न्हू मॅडम हांव तुका सांगता हे विदीन 6 मंथ रेंट कॅबानूय सुद्दां हे भायलेच येतले. ओला उबर हे सगळे येतले. फाल्यां आमचे कडेन म्हणून आमकां आयज हे दिसला आमकां खंयसरी बरें दिसूंक ना की हे प्रत्येक टायमार टॅक्सीचेर येता. पण आयज समज हे टॅक्सीचेर येयले न्हू फाल्यां आमकां रेंट कॅब फाल्यां आमचे जितले लोकल बिझनस गोंयकारां कडेन आहा न्हू तितल्यांचेर येतले आनी कांयच उरचें ना अशें लोकल म्हणून तुका फाल्यां तुका हे आयकूंक येचें ना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक कितें तुका दिसता फेअर इज द रिजन फॉर द डावनफॉल न्हू. तुमी पयलीं स्टेच्यो फेअर कमी वाडल्या न्हू त्यो कमी करा सगळ्यान पयलीं. सेकंड गो टू द फ्लायट्स एविएशन तुमी त्यो टिकेटी तेंच्यो कमी कर तुमचे कडेन जाता जाल्यार ऑब्वियसली करूंकूच जाय गव्हर्मेंट तुमी न्हू. इन जर तर तुमी येदी व्हडली एपां इंट्रोड्यूस करूंक शकता टॅक्सीवाल्यांच्या इतल्यांच्या अगेन्स्ट वचोन जाल्यार ह्यो 2 गजाली तुमी पयलीं सारक्यो करा. पळय ट्युरिझम वाडना जाल्यार गोंयान तर कळ्ळें की लॉंग विकेंड आहा म्हणून फ्लायटाची तिकेट 3000 आहा ती सोमतीच 10,000 जाता. हे तुमी पळया तो तर टॅक्सीवालो
ट्राफीक जाम आहा म्हणून 200 रुपया एक्स्ट्रा सांगता जाल्यार तुमी म्हणटा तो पयशे एक्स्ट्रा घेता. हे कोण पळयतलो? 3000ची तिकेट 10,000 जाता ती. सरकार म्हणटा की हॉटेलांक रूम्स ना, हॉटेल इंडस्ट्री म्हणटा बोवाळ करता, रूम्स ना म्हणून. एक तूं आतां पळयतले चडशे म्हणजे कोण मिनिस्टर आहा, कोण आहा, गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे चडशे जाणांचे प्रॉपर्टीज आहा, तेंच्यांनी हॉटेलां बांदून दवरल्या आनी तांकां दिसता की हॉटेलान रूम्स ना, स्टे ना, थोडे 3 स्टार्स आहा, प्रॉपर्टी दिल्या तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टाक. पण टुरिस्ट गोंयान येता मॅडम, पण आतां कितें जालो, हॉटेलाचे रेट्स बेस म्हणून न्हू, तुमी आतां हें करूंक गेले जाल्यार विलास कितले आहा ऑल ओवर गोंयान, विलास कितले आहा, तेजेर कोणी केन्ना हें केला की विलांनी कितले लोक रावता? आयज हॉटेलां सगळीं खाली आहा, विला सगळे फूल आहा. तूं अंजुना वच, आसगांव वच, वागातोर वच, मोरजे वच, कलांगूट वच, बागा, शिकेरीम, हे आमी नोताक आहा म्हणून हांव तुका नोताची तुका इतलें सांगूंक गेलो, पर्रा वच, हे इतले विलास वाडल्या आनी आमी म्हणटा की ना म्हणटा बिझनस हॉटेलांक ना, हॉटेलांचो बुकिंगा ना. विलान येता ते फॅमिलीज बीन येता, आपल्यो गाडयो घेवन येताच, पण विलांचो बिझनस कितलो वाडला अशें एका सायडीन तांकां कोणूच म्हणिना की खूब विला जाल्या आतां खूब बंद विला करया. जाल्या, पण ते विला कोणाचे? कळ्ळें तुका? प्रॉब्लम्स जे आहा ते सारके मातशे सॉल्व करीत, गव्हर्मेंटानूय मातशें कितें तेंचेर एक्शन घेवन ड्रिंक अँड ड्रायव्ह, मेन तरी ड्रिंक अँड ड्रायव्हूच जालो ना, तेजेरूच हे करीत जाल्यार सगळें सिस्टमॅटीक जातलो. हांवें तुमकां सांगलां पयलें हेका सुद्दां, तुमी टायम रेग्युलरायज करात. वायन स्टोराचो 9 आहा तो 9 या 9:30 कितें गव्हर्मेंटाचो जो टायम आहा, एक्सटेन्शन लायसन्स कोणाकूच दिवं नाका. तुम्ही सगळे रेग्युलरायज आनी एक्सिडेंटल आनी सगळे तुम्ही सिस्टमॅटीक पळयतले न्हू, सीएमाक हे करचे, हे ऑर्डर हे करचे आनी टायम रेग्युलरायज कोणाकूच वाडोवन दिवपाक कोणाचेच दिवपाचे ना. आमी खंयच्याच अगेन्स्ट ना, कोणाचेच against ना मातशें फाल्यां सकाळी business. वायन स्टोर म्हणटले, वायन स्टोर वाले म्हणटले ना तुमकां कित्याक पडला, आमकां पडोंक ना. आमी कितें म्हणटा, फक्त तुमचो 9 टायमींग बंद आहा न्हू, 9 बंद बंद कर. कर. तुम्ही रातची Even 2 बारान जायसर वायन स्टोर restaurant चलयतले वचून कशें जातले? बारान रेस्टॉरंट पासून आहा न्हू, टायमार बंद करून दी. कित्याक एक वायन स्टोराचो टायम सारको टायमार बंद जालो, बारा टायमार बंद जाली, रेस्टॉरंट आनी बार टायमार बंद जाले, जाल्यार क्लबांक सुद्दां टायम, जे रेप्युटेड क्लब्स आहा तांकां पासून ते टायमार 3 बंद केले, 2 बंद केले, सगळ्यांक बिझनस सारको सिस्टमॅटीक जातलो. हितून सगळे रेग्युलरायज जातलो आनी सगळे सिस्टमॅटीक जातले. MLA बाबूश मोन्सेरातान थोडे दीस पयलीं तो स्टेटमेंट केल्लो की रेंट कार्स ज्यो आसता त्यो खंयी पार्क केल्ल्यो आसता, तेका लागून सगळे ट्रॅफिक जाम जाता. तशेंच जे टॅक्सीवाले आसा तेंकाय तेंचो धंदो बंद जाता तुमचे खातीर म्हणून, म्हणल्यार कॅब्सां खातीर. हेचेर तुमकां कितें म्हणपा जाय? कशें आहा, गाडयो खंयसरूय पार्क करता म्हणजे नो पार्किंगान जर गाडी आहा जाल्यार तेका फायन दिवपाचें काम कोणाचें? आमचे कडेन कांय ना, तें पुलिसांचें काम. नो पार्किंगान गाडी आहा, तुमी फायन मारा, वचा गाडये कडेन. गाडयेचेर आमच्या सगळ्यांच्या रेंट कारीच्या फाटल्यान नंबर आसता ओनरांचो, नाल्यार तेंचे कडेन मिशीन आहा पुलिसां कडेन, ते गाडयेचो नंबर घातलेलो तांकां कॉन्टॅक्ट नंबर थंयसून मेळटा ओनराचो. तुमी ओनराक फोन मारा, बाबा तुजी गाडी नो पार्किंगान अमके कडेन आसा. आमी तुमकां सांगता ती बाबा भाड्याक आहा, कस्टमरा कडेन आहा, राव कस्टमराक गाडये कडेन धाडटा. कस्टमर गाडये कडेन येयलो, तुमी तेजे कडल्यान फायन मारून घ्या. तुमी 1000 रुपया फायन आहा न्हू, तुमी ती वाडया फायन, 5000 करा. कस्टमराक कोणी ट्राफीक वायलेशन केलां म्हणून म्हाका पे करचें पडलां, ते फोटो मारून ओनराक धाडटा, 8 दिसांनी चलन, ते ओनर पे करता. तो कस्टमर वायलेशन करचो ना, नेक्स्ट टायम येयलो जाल्यार तो 2 गाडयो घेतलेलो, दोनूय गाडयो रस्त्यार मदीं लायतलो. हेका रिस्पॉन्सिबल आमी ना न्हू. तेणी पार्क केली नो पार्किंगान म्हणून ती गाडी परमीट, रेंट कारीचे परमीट बंद करपाचें इज नॉट अ सोल्युशन. आतां एक कस्टमर गाडी भाड्याक घेता, हांवें आतां कस्टमराक गाडी दिली, तो गेलो हॉटेलान वयता आपल्या, ऑब्वियसली तेणी हॉटेल बूक केलां आसतलें, हॉटेलान गेलो, हॉटेलान ताका पार्किंग मेळना. हॉटेल 2 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी, 120 रुमांचें हॉटेल, हॉटेलाक पार्किंग आहा 20 गाडयांचे, 25 गाडयांचे. कस्टमर खंय लायतलो गाडी? रस्त्यारूच लायतलो. आतां त्या कस्टमरान तर रस्त्यार गाडी लायली म्हणजे मिस्टेक आतां ओनरांची, रेंट कार ओनरांची ना न्हू. यू कॅनॉट ब्लेम द ओनर फॉर दीस. आनी त्या हॉटेलाक 120 रुमांक 25 गाडयांचें पार्किंग आसतना परमिशन कोणी दिलां? आमी दिलां? एका सायडीन बाबूश मोन्सेरातान म्हटलें की हे खंयसरूय पार्क करता आनी हेंचे लायसनां कॅन्सील करचे आनी म्हणजे हेंच्या खातीर बिझनस पिड्डे जाला. परमिशन हॉटेलांक 120 रूम आहा जाल्यार 120 रुमांचे एटलीस्ट 100चे पार्किंग आसूं नाका, तांकां 20चे 30चे पार्किंग आसता. कस्टमर रस्त्यारूच लायतलो करतले गाडी, हेचेर कोणूच ते हे करिना. पळय, इट्स अ चेन. हे ट्राफीक वायलेशन सुद्दां जाता, कितें जाता, इट्स अ चेन. यू कॅनॉट ब्लेम ओनली फॉर द रेंट कार ओनर. कळ्ळें तुका न्हू? ही सगळी चेन म्हणजे सगळ्यांनी आपापले सारकें रावत जाल्यार कांय जायना.
हॉटेलांचे पार्किंग ना, पार्किंग प्रोव्हिजन ना. आता आमच्या इवन कलांगूट मॅडम पार्किंग पंचायतीन पार्किंग केला. आता खुबशे जाग्यांकडे तेंच्यांनी प्रोव्हिजन केला पार्किंगाचे. चडशे व्हडलो प्रॉब्लेम येना आनी एक टोविंग व्हॅन दवरल्या. कोणी रस्त्यार पार्किंग करता न्हू जाल्यार ते हाडून लॉक करताले. आतां हांव 2-3 म्हयने पळयता चडश्यो गाडयो तुका रस्त्यार दिसना, कित्याक सगळ्या टुरिस्टांक कळ्ळें की आतां हांगा लॉकां मारता म्हणून. सो खंय तर खंय रेग्युलर जाल्या. पंचायतीन एफर्ट घेतला ते बरें घेतला. सगळे थंयसर कलांगूट कलांगूट मातशें continuous भोंवतात. कंटिन्युअसली भोंवता भुरगे आनी ते कोणाक टेंडर दिला तेंच्यांनी ते चलन मारपाचें कितें आतां काम करता. पण तूं आतां रस्त्यार पळयशी तर मॅक्झिमम गाडयो आपल्या आपल्या पार्किंगान आसता, पार्किंग पे करता. टिटोज लेनीन वचोंक जाय जाल्यार थंयसर एक पार्किंग आहा, थंयसर पार्किंगान गाडयो दवरता वयता. पयलींच्या भशेन अशें हें जायना. फक्त एक न्यू इयरा कडेन मातशे एक 10 दीस ते प्रॉब्लेम जातातूच थंयसर. नाल्यार आतां सुद्दां पळयशीत तूं जाल्यार सगळ्यो गाडयो हे आहा. पण कितें आहा पार्किंग सगळे कडेन तशें जावंक जाय न्हू. तशें सगळ्याच कडेन इवन जालें न्हू आतां जाल्यार पाक करचें तुमी ना. दिसा पयलो आसतलो म्हापसा पसून त्यो सगळ्यो बायकी काड म्हणून सांगल्यो. म्हापसा टॅक्सी बायक टॅक्सी स्टँडा कडच्यो. सारकें तें एक्चुअली सगळ्यांनी हाडले रेंट कॅबी आनी बायकी हाडल्या आनी ते टॅक्सी स्टँडाचेर दवरल्या. नॉर्मली कोण बाजाराक येतलो खंय थंय पार्क करतलो या बस येयल्या तेन्ना थंयसर तो आपूण गाडी हाडून कोणाक पिकअप कसो तरी करतलो. पॉसिबलूच ना न्हू. एकटे म्हणचे 50 बायकी हाडून आपल्या रस्त्यार दवरीत जाल्यार रस्त्याचेर केओसूच जातलो न्हू. तेंच्यांनी आपल्या घरा कडेन दवरच्यो गाडयो. कोणाच्या तशें आहा तेंच्यांनी घरा कडेन गाडयो पसून घरा कडेन दवरच्यो. कस्टमर जालो की गाडयो हाडच्यो आनी तेंकां दिवच्यो. काय प्रॉब्लेम ना. पण ते दिसा केला म्हापशा पसून ट्रॅफिक पुलिसान पीआयन केला ते बरें केला. आणि हांवें आयकलां की थोडे कस्टमर असतात ते गाडी घेऊन धांवतात म्हणून. खरी खबर ती? खरी खबर धांवता कस्टमर. आमी आतां रेंटाक गाडी दिली, हय. आयडी दितात, डुप्लिकेट करूनच घेवन येतात आयडी कार्डा ते. आं. गाडी दिली रेंटाक दिली, आमची काय गाडी आमी कितें करता रातचे एक टायम ट्रॅकर ओपन करता. जीपीएस आसा सगळ्या गाडयांक. ट्रॅकर ओपन करून जीपीएस ओपन करून आमी लोकेशनां पळयता रातची एकदां दिसाक. आनी गरज पडली जाल्यार मदीं आनी एकदां पळयता. गाडी दिली रेंटाक ते येतात 2 दीस मजा करतात गोंयांत, भोंवतात हेवटेन गाडी घेवनूच वयतात. ते दीस आमचे कडेन एक इन्सिडंट जालो. ते इन्सिडंट एक जाला पण त्याच्या पयलीं पासून मॅडम आमचे कडेन एक इन्सिडंट जाल्लो जेन्ना कार रेंटल ही लिगल नासली म्हणजे हे जावंक नासली रेंट कॅब लिगल जावंक नासलेले. 2012 न्हू मॅडम म्हाजी गाडी चोरीक गेल्ली. 2012 म्हाजी गाडी चोरी गेली तेन्ना म्हाजी ती दुसरी गाडी म्हाजे कडेन तेन्ना. सो मेळूंक ना अजून मेळोंकूच ना आनी तेन्ना मेळोंक ना. म्हणजे हांवें आनी एक म्हज्या फ्रेंडाची सोडलेली ती बी गाडी एक कमीत कमी 5 दीस तुम्ही ओल्ड कंप्लेन बी करू ना? कंप्लेन केल्ले त्या सगळे टायमार केले मॅडम. तेन्ना complaint म्हणजे ती private गाडी प्रायव्हेट आसली गाडयो न्हू तेन्ना आमकां भाड्याक दिवंक मेळनासलेल्यो. पूण लॉस न्ही एका लॉस मॅडम. ते गाडयेच्या. आतां म्हाका सांग 12 लाख रुपया लॉस अशें लोक म्हणटा की आमी खूब जोडटा पण हे आमचे कडेन लॉस एक इन्सिडंट जालो म्हणजे 5 वर्सांची प्रॉफिट गेली. आता पळय मॅडम रेंट कॅब लिगल जाला असं त्याचा एक आम्ही ते दीस आमचे कडेन इन्सिडंट जालो एक. कस्टमरान गाडी भाड्याक दिली, लिगल नंबर प्लेट गाडी, रेंट कॅब भाड्याक दिली फ्रेंडाचीच म्हाज्या. कस्टमरान घेतली गाडी आनी कस्टमर घेतली आनी अरावंड म्हाका दिसता तो एक 4 वरां कितें गोंयान आसलेलो. गाडी घेतली आनी गेलो पळो गाडीच घेवन गेलो. नेक्स्ट डे तेणी फ्रेंडान म्हाज्या पयली मोबायलाचेर गाडी ती ट्रॅकर पळय जाल्यार कोल्हापूर दाखयता. गाडी ट्रॅकर कोल्हापूर दाखयता म्हणटकूच आमी आनी कस्टमराक फोन करूंक ना. आमी गेले सोमते चेस करपाक गेले तेका. गेले धरलो बिल्लो तेका गाडी परत हाडली रेंट कॅब लिगल गाडी. तेका आमी धरलो बिल्लो तेचो मोबायल घेतलो. तेका विचारलें आमी तो म्हणपाक लागलो आपूण ही गाडी डील केल्ली म्हणपाक लागलो 13 लाखांक डील केल्ली म्हणपाक लागलो. आपूण व्हरोन विकपाक घातलो कित्याक नहीं हम लोग लेके जाता है म्हणपाक लागलो ऐसा ही गाडी चोरी करके. इतले सिंपल तेणी आन्सर दिले ना. आमी तेचो फोन घेतलो चेक केलो पळय 10 गाडयो आमच्या तेणी चोरयेक आमच्यो. आनी हांगासर लोक भियाता कित्याक की त्यो थोड्यो गाडयो प्रायव्हेट आसल्यो थोड्यो गाडयो त्यो टॅक्सी रेंट कार जावंक नासलेल्यो आसल्यो. सो अश्यो गाडयो आसल्यो लोक कंप्लेन करपाकूच भियातात. त्याच्या मोबायलार मॅडम न्हू 10-12 गाडयांचे फोटो आसले आमचे जीए गोंयच्या गाडयांचे. आनी भितूर एक फोटो आमकां असो मेळ्ळो की तेका ऑलरेडी 15 days बिफोर धरलेलो पुलिसांनी. गोंयचीच गाडी चोरून घेवन गेलोलो तो. पुलिसांनी तेका कोल्हापूर धरलेलो आनी तेका दिसता म्हाका दिसता ओनर कितें गेलो थंयसर तेणी ट्रॅकराचेर चेस केली गाडी आनी धरली बिल्ली पुलिसांक दिलो तेका कोल्हापूर व्हरोन आनी तो येयलो आपली गाडी घेवन. म्हाका दिसता व्हेरी नेक्स्ट डे तो सुटलो. आय डोंट नो हाव सोडलो तेका. तूं चित तेका कितें डेरिंग. तो 15 दिसांनी परत येयलो आनी तेणी म्हाज्या फ्रेंडाची गाडी ती घेवन गेलो. ती आमी तेका धरलो खंयसर कोल्हापूर. मैडम आप हमको छोड़ दो हम आपको और एक गाडी लेके दिखाएंगे म्हणून आमकां वयल्यान तो कॉन्फिडन्स लेवल. आनी भुरगो कितले वर्साचो 19-20 वर्साचो भुरगो 19-20 वर्साचो भुरगो. कांयच उलयना असो भरलेलो आसता बसता. कितें क्वेश्चन केल्यारूच फक्त एक आन्सर दितलो असो उग्गी भरलेलो आसता.
पुलीस स्टेशनार काय ताका हाडून कॉन्फिडन्स आमी बसोवन- तेका- खंयच्यान येता चोरून व्हरपा. तेच आमी न्हू तेका- मॅडम, हे काय गोंयान अशें जालेलें आहा की हे चोर येता हेंचेर काय एक्शन घेयना न्हू. सो हेंका तेका- संवय जाल्या की एक्शन हेंका बसयतले एक 6 वरान 8 वरान, कित्याक 12 वरां तूं समज हे करिना, 12 वरां तू तेका दवरले जाल्यार नेक्स्ट डे तुका कोर्टाक प्रोड्यूस करचें पडटा. तेका फॉर्मेलिटीज आहा, तितलो कोण करूंक वचना. सो तेका तेच्या पयलींच सोडटा, कित्याक ते करूंक गेले जाल्यार परत कंप्लेनंट जाय. कंप्लेनूय कोण दिवंक सोदिना पुलिसांक, कित्याक थोड्यांचे कडेन प्रायव्हेट आसता, कोणांचे कडेन जांक ना. म्हणून अशेंच सोडटा. हय सोडटा म्हणून तेंका चान्स पडला. पण हितून आतां करता करता कितें हे रेंट कॅबाचेर येयलेले आहा सद्या. रेंट कॅब इतल्यो चोरयो गेल्या, खूब खूप गेल्या. लोक मेळोंक ना लोकांच्यो गाड्यो, रावलेले आहा थोडे जाण. खूब जाणांच्यो गेल्या. आणि हे इन्शुरन्स कंपनीकूय लॉस. हितून समज खंय तरी आतां गोव्हर्मेंटान हे आतां चोरये कंटिन्यू आहा. गोव्हर्मेंटान VLTD म्हणून एक काडला, हम्म. ट्रॅकिंग डिवायस. आतां ते पयशे बीन त्याचो आमचे एक्सेस कडसून आमचे कडेन आसना. आसना, आमचे कडेन आसना, गोव्हर्मेंटा कडेन आसता. पण हे खरें हे जाला न्हू जाल्यार बरें आहा, कित्याक की ऍटलिस्ट खंय ना खंय ह्यो चोरयेक वयता ती तरी तुका खंय तरी मेळटल्यो गाडयो. ना, पण सांग जाय वयतो मेळटल्यो म्हणजे हितून गव्हर्मेंटांनी सपोर्ट करूंक करूंक जाय, 100% सपोर्ट करूंक जाय. डिपार्टमेंटान सपोर्ट इतले करूंक आमचे जाय. कडून पयशे घेता न्हू जाल्यार ते अकॉर्डिंग टू करूंकच जाय. लॉ कितें म्हणटा, तुजी गाडी चोरयेक गेली न्हू, तूं खंय कालांगूट दिलाय गाडी, कालांगूट पुलीस स्टेशनार वचोन पयलीं कंप्लेंट कर की म्हाजी गाडी चोरयेक गेल्या. आमी कितें केलें, लॉ हो म्हणटा की तूं पयलीं कंप्लेंट कर, इंटिमेशन दी पुलीस स्टेशनार, लोकल पुलीस स्टेशनार. ते मागीर तुका सगळे डॉक्युमेंट्स घेतले गाडयांचे, सगळे करतले. हे फॉर्मेलिटीज करता, मागीर एका पीसीक घेवन आमकां वयचो पडटा गाडी खंय आहा ते. त्या म्हणसर तो पावलो 800 किलोमिटर पयस. जर तर म्हाका कळ्ळां की 200 किलोमिटर पावला तो, हांव चेस करून तेका धरूंक शकता, जाल्यार अकॉर्डिंग टू लॉ आमी खंय वचोंक शकना तेका धरपाक. पण आमची त्या दीस एक मिस्टेक जाली, कितें, आमी इंटिमेशन आमी इंटिमेशन दिनासतना गेले, तेका धरलो आमी आनी हाडलो आनी पुलीस स्टेशनार दिलो तेका. कळ्ळें तुका? पुलीस स्टेशनार दिलो म्हणिना फुडें ती आमची मिस्टेक जाली, कांयच जावंक ना. तेका सोडलो, एक व्हडली गजाल, तेका सोडलो. व्हेरी नेक्स्ट डे कालांगूटच्यान आनी एक गाडी ना जाली, फॉर्च्युनर कोणाची आनी कितें ती हांव सांगिना तुका. व्हेरी नेक्स्ट डे. पूण जे दिसा पळय आमी तेका हाडटाले न्हू, तो सांगतालो आपूण आनीक व्हरतलोच म्हणून गाडी, इतलो सांगतालो. इतल्या कॉन्फिडन्सान पूण मागीर कितें एक्शन घेतली तेजेर? आतां कशी एक्शन घेतले मॅडम? तेका सोडलो न्हू. मेन आमची मिस्टेक ते कितें म्हणलें, आमची मिस्टेक कितें जाली की आमी इंटिमेशन दिवंक ना की मनीस गाडी चोरी करून वयतालो आनी तुमी तेका घट धरून वयता म्हणून. आमी खंयसरूच कंप्लेन करूंक नासली आमच्या स्टेटीन न्हू. आमी वचून गेले खंय दुसऱ्या स्टेटीन गेले आनी दुसऱ्या स्टेटीनसून तेका घेवन येयले हांगासर. पण आमी ती फॉर्मेलिटीज करता म्हणसर तो हातीन आमच्या खंयच मेळचो नासलो, कित्याक पॉसिबलूच ना मॅडम. अशें करून तो गेलो आनी आतां मागीर परत तेका सोदलोच ना. हाडलो मॅडम आमी तेका हाडलो, परत हाडलो तेका ते परत खबर ना. आतां फॉर्च्युनर व्हेली तेन्ना मागीर खबर ना की आतां कोणी येल्या ती खबर ना. पण व्हेरी नेक्स्ट डे गाडी ना जाली. नेक्स्ट डे आतां कितें आसता, आमी तेका धरून हाडलो. एक्चुअली रॉंग जालें तें, पूण कशें रॉंग म्हणजे कशें, आमी तेन्ना खूब जाणांक आवाजूय दिलो की तुमी या, आमी हो इशू मातसो कितें आहा तो हायलायट करया आनी हेजेर सगळ्यांक सपोर्ट जाय म्हणून. कितें आसता मॅडम, त्या टायमार 25 लाखाची गाडी, तुका तर दिसता 200 किलोमिटर पयस आनी हांव चेस करून तेका धरूंक शकता, कोण वयचो ना? म्हाका तरी दिसता हांव वयतलो. फॉर्मेलिटीज करूंक रावलो जाल्यार तो 200 किलोमिटर आहा ते पावतलो 700 किलोमिटर. मागीर तेका कहो म्हणून चेस करतलो. आनी तेणी ट्रॅकर काडलो गाडयेचो. ट्रॅकर काडूं येता तो गाडयेचो, काडपाक मेळटा. आनी जर तो टेक्निशियन तसो आसा तो ट्रॅकर काडून भायर उडयतलो. आफ्टर दॅट यू कॅनॉट चेस हिम. तूं तेका ट्रॅकूच करूंक पावचो ना. आतां इन्शुरन्सान न्ही कितें काडला ना, तुवें थेफ्ट म्हणून कितें तरी एड ऑन घेवंक जाय. तो जर घेवंक ना जाल्यार तुजी गाडी चोरयेक गेल्या जाल्यार तुका क्लेम मेळना. त्या थेफ्टाक तुका अमको प्रिमियम एक्स्ट्रा वाडोवन दिवंक जाय. म्हणजे रेंट कार एक तर तूं धंदो कर आनी टॅक्सीस भरीत राव, प्रॉफिट लेवल 0 मायनस वयतलो एक टायम दिसता अमको एमावंट. पूण लोकांक दिसता 10 गाडयो आहा. बट तुमचो ह्या बिझनसात आतां तुमी जितली वर्सां आसात, वर्स्ट एक्सपिरियन्स कितें? सगळ्यात इतले तुका वर्स्ट एक्सपिरियन्सूच आमी सांगल्या. आतां वर्स्ट एक सारको वर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हटल्यार आतां कितें, पयलीं वर्स्ट एंड बेस्टूय तुका सांगता. पयलीं आतां गाडयो लिगल नासलेल्यो तेन्ना रातभर फोन येताले गाडी धरल्या तेन्ना. खरेंच जॅम. आतां मॅडम न्हू रातचे सुद्दां फोन पसून येयलो न्हू, हांव जाल्यार उखलीत ना फोन, कित्याक एक तर ड्रिंक एंड ड्रायव्हरचे फोन आसता. एटलिस्ट जॅम तरी सारकी जावंक जाय. पयलीं इतली वर्सां आमी फोन फॉरवर्ड जाता ड्रायव्हराक, उखलता. पण आमी उखली ना, कित्याक पयलीं आमच्यो इलिगल आसताल्यो गाडी सारक्यो, व्हायट प्लेट आसताल्यो. आतां रेंट कॅब जालें, एटलिस्ट कितें सुखान न्हिदोंक शकताय तूं. त्यो व्हायट प्लेटीचो बिझनस करून तुका आतां तरी केपेबल ना की इतलें सहन करपाचें.
त्या टायमार पुलीस फोन मारताले, परत ते चलन मारताले, परत तो दुसरे दिसा मॅटर कंटिन्यू एवरी डे. कित्याक एकट्या कडेन 4-5 तरी गाडयो आहा आनी गाडी भोंवतातूच रातच्यो. सो आतां मातशें एटलीस्ट तरी बरें इतलें आहा की रेंट अ कॅब्सान एटलीस्ट सुशेगाद तरी न्हिदूंक शकताय तूं आनी कायदेशीर दिता तूं, सगळें लिगल करून दिताय. हांव फक्त इतलीच एक मॅसेज दिवंक सोदता की रेंट अ कॅब बिझनस ह्यो वायट न्हू. ओन्ली थिंग कितें लोकांक थोड्यांक दिसता की रेंट अ कॅब बिझनस म्हणजे ह्यो म्हणटा गाडयो मारता, आमी कस्टमरांक सांगिना, आमी इन्स्ट्रक्शन दिना, अशें कांय ना. आमी सगळे कस्टमर सांगता. पण कस्टमर एकदां अंडरस्टँडूच जायना कित्याक पयशे तो पावर आसता हातीन ना. आमी अशे तशे मैं मिनिस्टर का इसका लडका हो, अशें आमकां जाला. तें आमी तुका जें कितें रियलिटी तुका कितें सांगता. पण हे खंय जेन्ना ड्रिंकाक धरले, खंय ना खंय पुलिसांनी तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय की तेंकाय खंय ना खंय चलन करचें, तेंकां बसोवचें थंयसर. तेंकां बॅड एक्सपिरियन्स जावनी जाल्यार फाल्यां वचून ते आपल्या कोणाक कलिगाक सांगतले बाबा अशें अशें जाता, तुमी मातशें सांबाळात, या तुमच्या व्हिलाचेर बसा, या तुमच्या हॉटेलांत बसून तुमी ड्रिंक करा, सकाळच्यान रात मेरेन तुमी गाडयो घेवन भोंवा आनी रॅश ड्रायव्हिंग मात करूं नाका. आमी हे 100% सांगता. हे कस्टमरान आनी लोकांकूय अंडरस्टँड जावंक जाय की रेंट अ कॅब म्हटलो वायट हो बिझनस न्हू. ह्यो ट्युरिस्टांनी अशे एडवांटेज घेतलेलो आमचो ओनरांचो आनी हे आमी ब्लेम जाल्ले आसा. म्हाजो वर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणजे हांवें एकदां गाडी दिली रेंटाक कस्टमराक. 3 गाडयो दिल्यो, हॉटेलान दिल्यो, हॉटेलाच्या पार्किंगान कस्टमराक सांगोन दिले. ते बुकींग आनीक कोणाचें आसलें. कस्टमरान कितें केलें, कस्टमराक सगळे गाडयो बिडयो दाखोवन दिले. गाडयो रिटर्न करूंक सोदतालो तो हॉटेलानूच. सांगलें ताका हॉटेलानूच घेतलो गाडयो, हांव आनी एअरपोर्टार घेवचो ना. कस्टमर 3 गाडयो घेवन एअरपोर्टार गेलो डिपार्चराचेर. एक गाडी लागलेली आसली फाटसून, फूल डॅमेज आसलेली फाटसून गाडी. ते डॅमेजीचे मे बी ताका पयशे पे करचे पडटले म्हणून कितें खबर ना म्हाका. 3 गाडयो घेवन एअरपोर्टार गेलो, दाबोलीम एअरपोर्ट आसलो. डिपार्चराचेर 3 गाडयो लायनीन पार्क केल्यो, चावयोच घेवन गेलो. 3 गाडयांच्यो चावयो घेवन गेलो. हांवें थंयसून पुलीस स्टेशनार फोन केलो, 100 नंबर डायल केलो. 100 नंबरा वरसून तेंकां सांगलें असो असो इन्सिडंट जाला. तेंच्यांनी लोकल थंयसर पुलीस स्टेशनाचो नंबर दिलो म्हाका. हांवें तेंकां फोन मारलो पुलिसांक सांगलें अशें अशें जालां. एट प्रेझेंट तो कस्टमर थंयसर आसा, म्हाजी कंप्लेंट घे जाय जाल्यार. आनी तेंकां तूं एकल्याक 3 गाडयो म्हणजे ना म्हणल्यार 12-13 जाण आसतले. 2 जाणांक एकल्याक कोणाक तरी आडोवन दवर, हांव पावता थंय, येता म्हटलें हांव. कित्याक तो म्हटलें गाडयो थंयसर पार्क केला आनी म्हटलें वयता डॅमेजीचे सांगलां म्हणून. हांवें कितें केलें, भुरगो कोण नासलो न्हू थंयसर. हांवें कोणाक फ्रेंडांक फोन मारलो आनी धाडलो थंयसर, गाडयो अमके कडेन आहा चल म्हणून. तो गेलो थंय, ताका चावयोय दिना आसलो तो. कळ्ळें, कित्याक तेजे डिपॉझीट 3,000 रुपया आसली. 3,000 गाडी एक्सटेंड जाल्ली ती, डिपॉझीट मायनस जालेलें मागीर. 3,000 डिपॉझीट ते दी म्हणपाक लागलो. तेणें सांगलें गाडी आपका डॅमेज है, ओनर से बात करो म्हणून चावयोच घेवन गेलो. पुलिसांक धाडलो हांवें थंयसर, पुलिसांकूय आयकना जालें. पुलिसांचो व्हिडिओ काडूंक लागले ते. पुलीस म्हणपाक लागले म्हाका फोन मारून ते व्हिडिओ काडटात मरे, आमी कितें करूं. हांवें सर तांकां आडय न्हू म्हटलें तूं, म्हाज्यो लिगल गाडयो म्हटले त्यो, रेंट कारी म्हटलें, हांव कितें करूं म्हटलें. हांवें तुका सांगलें म्हटलें की तेंच्यांनी अशें अशें केलां, चावयोय दिनात म्हटलें ते, डिपार्चर वचून गाडयो कश्यो काडटले. ते कस्टमर पुलीस थंयसर आसतना सुद्दां गेले. आमी आडोवंक शकना म्हणपाक लागले म्हाका डायरेक्ट. आपूण तांकां आडोवंक शकना, ते चावयो घेवन गेले 3,000च्या डिपॉझिटाक लागून. आतां हे कस्टमर कितें करतात, वयतले आनी सांगतले मिडियाचेर, मिडियाचेर घालतले की गोंयान आमचें डिपॉझीट रिफंड करूंक ना 3,000. पूण कित्याक दिवंक ना आनी चावयो म्हाजे ते घेवन गेले हे कोण सांगतले. एक चावी 7 सिटराची 20,000 ते 25,000 रुपया चावी. म्हाका दुसऱ्यो चावयो घेवन घरा कडल्यान वयचो पडलो, गाडयो काडच्यो पडल्यो आनी थंयसर डिपार्चराचेर अमकोच टायम पार्क करूंक मेळटा गाडयो. ते पार्किंगाची फायनूय म्हाका पे करची पडली. अशें न्हू मॅडम की आमचे कडेन ही कॅपेसिटी आसता की ती दुसरी चावी ओरिजिनल करची. दुसरी चावी आमी ते गाडयो जोडटा कितल्यान, ते सडनली हय 3 गाडयो समज चावयो घेवन गेले, एक दर चावीचो मिनिमम 25,000 रुपया आसतले 7 सिटराची. जाले कितले 75,000 दिसता मॅडम की आमी ते ग्रुपा वरसून एक 5 दिसांक येयल्ले जोडून गेल्ले. आमी 5 लाख, 7-8 लाखाची गाडी कस्टमराक दिता, 5,000 रुपया डिपॉझीट घेता आमी, सिक्युरिटी डिपॉझीट तेंचे कडल्यान आनी रेंट. एकदां कस्टमर 4 दिसांक गाडी घेता, 5वो दीस एक्सटेंड म्हणटा, मागीर त्या एक्सटेंडाचो पेमेंट आमी डिपॉझिटानसून कस्टमराक मायनस करता आनी रिटर्न दिता. आतां तोच कस्टमर म्हाजी एक गाडी आख्खी फाटसून काबार करून घेवन येयला, डॅमेज फूल, आनी वयल्यान सांगता डिपॉझीट आपले रिफंड दी. कळ्ळें तुका, डॅमेज आसतली म्हाका दिसता नियरली 25-30 हजाराची डॅमेज आसतली. जाल्यार डिपॉझीट आपले 3,000 आसले ते रिफंड दी म्हणपाक लागलो.
तेणी म्हटलें तू ओनरा कडेन उलय जेचे कडेन बुकींग केलाय पळय ते नाही मेरे को किसी से बात नहीं करने का आनी चायो घेवन गेलो. आतां तो आपली सायड एक्सप्लेन करतलो सोशल मिडियाची, म्हाजी सायड कोण आयकतलो? ओनर वायट न्हू, खंयचोच ओनर हा जितले जाणांच्यो रेंट कारी आहा पळय खंयचोच ओनर वायट न्हू, तेजी कांयच मिस्टेक आसना. हे कस्टमर हे करतात पळय न्हू हेचे वरसून ब्लेम्स तेंचेर येता. टुरिझम मिनिस्टराक आनी That तेंच्या was my worst. डिपार्टमेंटाक मॅडम सध्या अशें आहा की हेचेर टॅक्सीचे हेचेर चड कॅब एग्रिगेटर चड लक्ष दिवचे पेक्षा ह्यो बिझनस जो ट्युरिझम हे आहा तो कसो सांबाळटलो हेचेर चड लक्ष दिवपाची सध्या गरज आहा. कित्याक ऑलरेडी असले इश्यूज आनी असले क्लायंट्स अशे येता हॉटेलाची रेट्स मागीर फ्लायटाची रेट्स हेचेर चड लक्ष दिवपाचो गरज सध्या. हे समज सारखे सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार गोंयांत तुमी ह्यो फक्त 5 वर्सां कडून पयलींचे 5 वर्सां पळया गोंयांत कशें आसलें ते ऑक्युपन्सी चॅक करा. आयज प्रत्येक हॉटेला कडेन वचोन आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर फाटीं मिटींग दवरलेली आमच्या मॅरियट्सान सिदादीन दवरलेली की बिझनस कसो आहा ट्युरिझम हेचो हॉटेलांचो हॉटेलियरां कडेन हे केलेली. हांव म्हणटा तुमी वचत प्रत्येक हॉटेलाक 5 स्टार तुमी विचारात की आमी कशें प्रमोट करूं शकता आनी बिझनस कसो आमी ट्युरिझम हाडूं शकता कसो वाडोवं शकता. एपा खातीर तुमी म्हाका क्वेश्चन केलो की एपा खातीर समज एप जालो जाल्यार फाल्यां अशेंच करून सगळ्यो भायल्यो कंपनी येतल्यो. आयज हांगा स्टॉप जावंक ना जाल्यार फाल्यां आमचे कडेन आनी काय बिझनस आसचो मागीर कांयच अशें मागीर तेंचे कडेन सगळी अप्रुवलां आसतली की बाबा कोणी सगळे येवचें म्हणून एपाक मागीर आमी कांयच करूंक शकना अजून येवंक ना न्हू. सो हेजे कितें आहा गोंयकारां कडेन सध्या गोंयकारां कडेन आहा ते गोंयकारां कडेन दवरूंक जाय आनी भायर आनी कसलोच बिझनस उरलेलो ना आयज टॅक्सीचो येयलो न्हू मॅडम विदीन 6 मंथ्सचो तुमी टायम घेवं नाका मुद्दम हे तुमी नोट करा. हे विदीन 3 मंथान हे सगळे अप्रुवल घेतले आनी ऑलरेडी सगळे कडेन बोट रेंट केबीची भायल्यो कंपनी येवपाक फायली सगळे कडेन रेडी आहा. बरें थँक्यू सो मच तुमी आयले म्हणून आज ग्राउंड रियलिटी कळ्ळी. नाल्यार आमी फकत वयल्यांतल्यानूच पळयतात की हो अशें म्हणटा तो तशें म्हणटा बट खरें कितें तें तुमचे कडल्यान कळ्ळें. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आणि प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब.